पयलो भुरग्यांक हो घालून दवरे घरांत एक चॅप्टर तरी दिसाक घरांत कोंकणीन नाजाल्यार इंग्लिशीन भुरग्यांगे लँग्वेज पळय भुरगीं उलयताय त्या प्रमाणे तांकां घालून दवरयाय आनीक तांकां आयक दी. मागीर तुमकां सोजमणी जात जाल्यार दियाय. बेस्ट म्हणटा तें मुगे पयले 1 2 3 ते घालून दवरयाय. तेजेर तुमी प्रिचींग आयकिलां आनीक ज्या दिसा घालताय त्या दिसाचें प्रिचींग चालू दवरयाय. आज 6 कॉमर्स केलां चोय म्हळ्यार आयज 6 घाले आनी 6 प्रिचींग चालू दवरयाय. एक अर्दोर तो चलोलो म्हण तूं लायव्ह हो तो इंग्लीश ऑडियो तो अर्दोर तो चोल दी एक हें चॅप्टर आयज 6 घेता 6 चालू दवरयाय. तर तो आयकोता डेली 6 एकूच चालू दवरयाय. मुगेलो 6 टिचींग काबार जावं पर्यंत तर भुरग्यांक बरी जाणवाय मेळटली आनीक तीं पवित्रकायेन जियेतलीं आनीक ना म्हूण तुमकां कसले भुरग्यांचे त्रास कोश्ट आनीक दुयेंसां काडून पडपाचीं न्हय. भुरगीं सगळीं भलायकेन बरीं आसतलीं आनीक तुमगेलो घोराबो सारको बरे भलायकेन माये मोगान दुसऱ्यांक गांवांत तशेंच वाड्यार आदाराचो अजापाचो मिलाग्रीचो तुमचो घोराबो जातलो आनी तुमकां चोयन आख्खो वाडो पवित्र जातलो दुबाव ना हितून. मागीर ओके हेडींग वाचिता जेजू 5,000 लोकांक जेवण चोडोवन दिता चोडोवन वाडोवन. मागीर जेजू गालिलियाच्या वो तायबेरियासाच्या दर्याचे पलतडी गेलो आनीक लोकांची उरपूंज ताचे फाटल्यान गेली कित्याक पिडेवंतां खातीर तो करतालो त्यो खुणा ताणी देखलोल्यो. तर आमी ह्या दिसांनी पळयलां आपूण कोण तो जेजून डायरेक्ट चॅप्टर 5 जॉन 5 सांगिलां आपूण कोण तो आनीक 1 सान म्हूण तूं जेजूगेली वळख आमकां मेळत येयले जेजू कोण कितकोन जिवंत जालो आनीक कितकोन जल्मलो आनीक कितकोन देवाच्या बोगले रावन संवसार घडलो एक एक वस्त पळय घडली ती बापाच्या पुताच्या आनीक पवित्र आत्म्याच्या नांवान संवसारांत जाल्या संवसारांत तशें स्वर्गार सगल्यो वस्तू तिगोय मेळोन 37 दिसा एक देव मेळोन सगल्यो वस्तू संवसार स्वर्ग ताणीच घडोवन हाडला. हें सगळें 5 सारकें चड भाशेन एक्सप्लेन केलां आमी ह्या दिसांनी 2-3 दीस जाले आयकिलां. जेजू कितकोन फारिजेव आनीक हे जिदेव आनीक सगळे धर्मशास्त्री आनीक सगल्यांक पळय जेजून सांगिलां आपूण कोण आनीक डायरेक्ट कोट्टा डायरेक्ट सांगिलां आपूण देवागेलो पूत कित्याक देव आपल्यागेलो साक्षी आनीक असल्यो मिलाग्र्यो संवसारांत कोणेच करूंक नाय फकत त्यो देवाचे कृपेनूच जाताय. कृपा म्हळ्यार कितें ग्रेस. आतां जेजू म्हूण तीच ग्रेस जेजून आमकां फावो केल्या कित्याक पयलो जेजूच्या टायमार मनशां खबर नासलोली तर जेजून तें इस्थापन करून तें आतां आमकां आमच्या हातींत सोंपयलां फुडें व्हरपाक. ज्यो जेजूच्या टायमार जेजू येवचे पयलीं पळय रिती चाल्यो आसल्यो त्यो मोडूंक जेजू येयल्लो. तर त्यो सगल्यो मोडपाक ज्यो पळय उरलेल्यो आहाय जेजून आपल्यागेलें मिशन काबार करून जेजू जिवंत जावन जेजून सगळें इस्थापून जेजू गेलो. तर उरले पळय कोण जो लोक पळय कन्वर्ट तर जावं ना जो लोक जेजूचेर आजून पळय सोत मारिना तें कार्य करपाक आमकां जेजून दवरूं हाय. पूण आतां प्रॉब्लेम कितें जालो आहा 2020 वर्सां जालीं म्हळ्यार कितुलीं 100 तर 1 शेंकडे धरले जाल्यार 20 2 झिरो लाय 20 शेंकडे जेजू उपरांत गेले 2020 साली म्हळ्यार 20 शेंकडे 20 पिळग्यो मरोन गेल्यो. तर पयल्यो पिळग्यो 1-2 पिळग्यो बऱ्यो आसल्यो जेजू भाशेन काम करून वावरताल्यो पूण तेजे उपरांत मागीर कातोलीक सगळे आपल्यागेले संवसाराचेर गेले परतून ग्रेस्कायेचे आशेक लोबदले आनीक सगळे आतां चयलें तुमी आतांचे कातोलीक 2020 ऑर 19 देखून सेंच्युरींतले 20th सेंच्युरी आतां 21st सेंच्युरी म्हणटाय. तो 20th सेंच्युरींत देखून आमच्या दोळ्यांनी आमी चयलें की कातोलीक कोण पवित्र जियेलोलो ना. सारको एक दर्या एक थेंब म्हणटाय तेश कोन्न देखून गोंयचो कातोलीक मेळपाचो ना पवित्र जे जियेले ते. 2 सांतांचें नांव घेता तुमकां हांव पाद जुजेवाज आनी पाद आग्नेल आमगे गोंयकार आनीक पाद आनी हो आहा म्हूण तूं पाद्र सान फ्रांसीस शावेर तोय फादरूय. तर हे आमगेले 2 गोंयकार आनीक एक भायलो इस्पानियासान तो गोंयां येवन लोकांक ताणें आमकां क्रिस्तांवपण म्हळ्यार हें कातोलीकपण आमकां दिलें आनीक तेकाच लागून गोंयांत थोडो सुसेग आनी मोग आनीक मोयपास उरला तो फकत चड क्रेडीट वयता गोंयच्या पाद्री गोंयच्या सायबाक.
पाद्री सांत फ्रांसीस झेवियर सेंट सगळें क्रेडीट तेका वयता. म्हाजी तें सांबाळ्ळें म्हूण तूं पाद आग्नेलान आनीक 5 जुजेबाजान श्रीलंका वचोन 5 जुजेबाजान आख्खें श्रीलंका गांव हें केलो, कन्वर्टेड केलो. आनीक जो पळय उरला तो आतां एक कातोलिका गेलो वावर आतां उरलेलो आहा आमगेलो. जेजूगेली खबर परगोटूंक पूण आतां तुमकां सांगिल्ले ते भाशेन आमी कातोलिकूच वायट जालो आहाय तर दुसऱ्या कन्वर्टेड कोन्न आनी ह्या वखदार कांय फायदो ना. आमी तर कातोलीक सगळे पवित्र जाल्यार आमगेलें गोंयां आख्ख्या संवसारा मापाचेर नंबर 1 आसतलें. आतां तुमी तें प्रॉस्टिट्यूशन आनी गॅमलींग तेजेर नंबर 1 आहा आतां गोंयां. तर हें आमगेलें ट्युरिजम म्हणटाय तो वचोन ट्युरिस्ट हें चोवपा येतले, अजापा मिलाग्रो चोवपा म्हाजे गोंय येतले. हेंच जावपा जाय. जें गोंय साहेबान बांदलोलें तें आमी सगळें मोड उडयलां आनीक प्रॉस्टिट्यूशन गॅमलींग आतां गोंयचें सारकें टॉपाचेर आहा. चुया युट्यूबाचेर वचोन चुयाय गोंयां कित्याक फामाद आहा तें. आनी तुमी भांगाराचें गोंय म्हणून तुमी व्हडलें नेट मारता. हें प्रॉस्टिट्यूशन आनी गॅमलींग जालां तें भांगाराचें. तुमी फोटी कोणाक मारताय कांतरां तियात्र आनी हें बुरोयन आनी रोमाशो आनी हें तें आर्टिकल बुरोयन तुमी कोणाक फोटी मारताय ह्यो. तर आमकां सारको पयलो म्हणटा तो आतां कायदो कातोलिकांक पवित्र करपाचो. जेजू दोंगरार चडलो आनीक आपल्या शिश्य सांगाती थंय बसलो. जुदेवांचो पास्क उत्सव लागीं पावलोलो. आपल्या दोळे उखलून आनीक लोकांची व्हड उरपोंज आपणाशी येता ती पळोवन जेजून फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण आमी उडे घेवचे. ताची परिक्षा करूंक फिलिपाची परिक्षा करूंक जेजून हें म्हणलें. कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. तर आतां आमकां आमच्यान कातोलिकांच्यान आमी जल्मासां कातोलीक बाय बर्थ म्हणटाय आमी. व्हडलें आमकां अर्थ आतां कोणा सांगोंक तुगे रिलीजन कितें आमी कॅथलीक बाय बर्थ म्हणटाय आमी. कॅथलीक बाय बर्थ जाल्यार तुमी कॅथलीक रावन कितें केलां तें गरजेचें. तुवें कितें केलां आतां. कॅथलीक बाय बर्थ बरें आहा म्हूण तूं तुका मायन पायन बातिजाद दिलो जालें हें तूं सांगोता. आपल्याक माय पायन बातिजाद दिन कातोलीक केलो. कातोलीक जातरी तुवें कितें केलां. तूं आतां काजार जायन तुगेलो मोरपाचो वगत पावला. बुरी गोड जायन बुरी काजार जालीं आतां नातर काजार जावपाक तुमी कितें केलां. ओके आतां काजार जालो आहाय ल्हान भुरगें आहाय जालो आहाय आनी जावपा आहाय तेणी कितें केलां. मायन पायन तेंकां शिकोवना म्हजे भाशेन मुगले मायन पायन म्हाका हें शिकोवना. तर आतां हांव पवित्र जाल्यार म्हाकाय 3 म्हयने जाताय थिंगा आहाय चड जालो न्हय. तर तुमकांय चान्स आहा जाती तूं बेगीन पवित्र जाय आनी केसलोच उपाव ना संवसारांत. तर फिलिपाची परिक्षा करूंक जेजून हें म्हणलें कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. तर आमच्यान कातोलिकांच्यान कांयच करूंक जाय नासलोलें हितू वर्सां. तर आतां फायनली 2020 काबार जावपा वखदार आतां हांव येयलो तुमकां सांगोंक कातोलिकांच्यान कितें करपा जाता तें जेजू भाशेन. जेजू बरो जाणो आसलो. आपूण कितें करतलो तो. आतां एक कातोलिकाच्यान कितें करपा जाता तें तुमकां हांव सांगो येयलां. पवित्र आत्म्याच्या आदारान हांव सांगना तुमकां पवित्र आत्मा सांगता. हांव तुमकां व्हडल्यो ओडवीक माना हांव सांगोत म्हणून. जो हांव पवित्र जाला तोय ती कृपा आनीक तोय आदार पवित्र आत्म्याच्या उद्देशींच येता. तूं जेन्ना देवाचे भोगले वयता तूं तर एक पावल मारलें जाल्यार जेजू 10 पावल मारता बरयलो आहा बायबलाचेर. तर हांवें जेजू मेळपाक 7 वर्सां देखून ट्राय केली. तर फायनली हांव पवित्र जालो. तेज भितर तर मेलोलो जाल्यार इफेर्नां वचपाचो तेंय सांगो तुमकां हांव. तर आमकां देवाचे पदवेन आमकोडे कितें जाता तें आमकां कातोलिकांक खबर ना. तर आमी जेजूक सोडून आमी सगल्या सुवातेचेर धांवताय. फिलिपान जेजूक जाबाब दिलो. एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उणें तांकां पावचे नात. 200 दिनार ते तेंपार 200 दिनार. आतां जाणाय तुमी दिनार खंय चलताय ते
कुबिटाचे दिनार म्हणटाय आमी. कितू आहा 100 रुपयान एक आहलो त्या दोणां. दोरया 100 दोरया चल. तोरी कितुले 200 दिनार. तर 100 दिनार थिंगा पागार 100 आनीक 120 दिनार कुयटाक पागार म्हयन्याक. ओके आतां तुमी दोरयाय कितले दोरयाय चलय. आतां म्हाका सारकें खबर ना कितू पागार आहा न्ही सद्याक. पूण आसूं कितू 200 दिनार म्हळ्यार चोयाय तुमी 2 म्हयन्या पागार जाले. आतांचे आं. आनीक त्या एक दिनाराक कितू व्हॅल्यू आहलो म्हूण खबर ना. तर हो कितें सांगों सोदिता फिलीप, आमी इतू वर्सां कामू केलो ना. आमी तुजे बरोबर भोंवताय आनी मोकोडे आनी 200 दिनार खूंय आसतले जेजू. दोतोर आतां तूं बरो ना जाल्यार 40 लाख 50 लाख ऑपरेशनां सांगोता. तूं म्हणटा आपल्याको खूंय आहाय 50 लाख जोडपाक आख्खें जिवीत घालूंक पडटा एक मनशान. आनीक तुका तर मोदेंची पिरायेर तर दुयेंस लागोलें, 50 लागोलें, 30 लागोलें जाल्यार तुका आनी हे 50 लाख आसतले खुंयचे. गोळे तूं जाणटे पिरायेचे पावला 60 जालें. तुवें पळय जोडलोलें तें सगळें घरा भाटां घायलें घिच्या आनी बांदपाक मोटरांक आनी एका तेका भुरग्यांक काजार करपाक हिंगा थिंगा घायल्या. तुका आनी ते आसतले खुंयचे. हे अशें फिलीप म्हणटा चोय. मोकोडे कितें आहा जेजू म्हणटा तो 200 दिनार लागतले. आतांचे 40 लाख 50 लाख. ऑपरेशन करपाक तुमी म्हणटा आमकां आहाय खूंय. मनीस मागीर मेलो. जालें काबार. हें कातोलिकांक गेलें. कातोलिकांक खबर ना कातोलिकाच्यांनी कितें करपा जाता आनी कितें कोन्न दुयेंस नासतना जिवितांत आनीक कोश्ट आटाविटे आनीक गोरीबसाण नासतना आमच्यान जियेवपा जाता. ही आमकां कातोलिकांक खबर ना. पूण जेजूक बेस बरी खबर आसली आपण कितें करपा आहा तो. कित्याक देवागेलो पदवेचो तेगेले उतराचो पावर मनशांगेल्या उतराचो तेगे म्हळ्यार तो देव नासलोलो त्या वक्तार. जेजू मनीस आहलो. आयकाय बरें कोन्न. जेजू देव म्हणच्याय तुमी ना. जेजू पळय संवसारांत जियेला तो सारको मनीस. मनशाचे भाशेन मनशाच्या रुपान मनशाच्या जातीन तो जियेला. आनी आमी जियेताय आतां मोनजातीचे जातीन जियेताय आमी. जी कातोलीक पळय पवित्र नाय ती मोनजातीचे भाशेन जियेताय. पूण जेजू मनशाचे भाशेन जियेलो. तेका लागून जेजूक खबर आसलोली की आपल्या गेल्या तोंडान पळय जाता तें कोणा कडेन जायना म्हणून. आनी ती आपोस्तलां सिसा खबर नासलोली. जोरी तर तेणी अजापा मिलाग्रो चोयले तरी पूण तेका तितूलो विस्वास तेंगेलो वाडोंक ना. तेंका दिसतालो हें पळय काम आहा तेंका दिसतालें हें काम फकत प्रॉफेतां कडेन जाता. कित्याक आदीं प्रॉफेट देव प्रॉफेतां उलयतालो तर तेंका दिसतालें देव हे कडेन उलयता जेजू कडेन आनी जेजू थोडीं कामां कोता म्हणून. तो रीच गोत आमगेली आतां जालो आहा 2020 जालीं तरी पूण आमी तें चिंताय जेजू देव आनी जेजून त्यो अजापा मिलाग्रो केल्यो त्यो आमकां न्ही. दॅट इज नॉट माय कप ऑफ टी म्हणटाय आमी. तें मेरे बस में नहीं है म्हणटाय. तें मुगेलें तें मोकोडे करूं जायना. तें फकत देवा गेलें. फिलीप म्हणटा 200 दिनारांचे उणे तांकां पावचे नात. म्हणटच 5000 हेडींग आयकिलां आमी. 5000 लोक आहा. एश म्हूण बरयलां हेडिंगाचेर मुखार चोया 8. ताच्या शिसा मोदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें कोणाकू जेजू म्हणलें हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनीक 2 मासड्यो आसात पूण इतल्या लोकांक हें खूंय पावता. आतां दुसऱ्यान एंट्री मारली सायमनान. आंद्रेन एंट्री मारली. सायमनान गेलो भाव शिमांव पेद्रू गेलो. जेजू सांगपा लागलो की हिंगा एक भुरग्या कडेन 5 उंडे आनीक 2 मासड्यो. एक भुरग्या कडेन 5 उंडे आनीक 2 मासड्यो 2 नुस्त्याक आहाय. ती गोडे तेणें जेवपा हाडलोलें आसतलीं. गोडे जेन पळय सुबेज जालोलें. तेका जेन पळय सुबेज जालें आसतलें तें कडेन उरलो आसतलें. तर तेगेले टिफिनांत कितें पळय तेका कितें आसलो ते कडेन एकूच भुरग्या कडेन तें आंद्रेन येवन जेजूक सांगिल्लें. तरी आमी कितें म्हणटाय आमकोडे इतलें आहा आमी गरीब आमको आमी दुसरें कितें दितलीं.
आमी शिकपा बरी नाय, आमी आनी बरे मार्क्सान पास जायना, दोतोर जातलीं, इंजिनियर जातलीं, अशें कोन्न चिंतप आमगेलें इतलेशें चिंतप तें इदेशें. आमी देवाचे भाशेन म्हणून आमकां मिसाचें आयकताय आमी, पवित्र पुस्तकां आयकताय आमी, रेतीर वयताय थिंगा आयकताय. पूण तें आमगेलें हे कानांतल्यान आयकताय त्या कानांतल्यान भायर माताय आमी. आमी जनवराचे भाशेन जियेपाक वताय, मनशाचे भाशेन जियेपाक कोनाय आमी. कित्याक मनशाचे भाशेन जियेल्यार ही अजापां मिलाग्र्यो आमी करपाच्यो. त्यो आमी सांतां कोळ्या, सायबिणी कोळ्या, खुरसांको मागों वयताय. कित्याक कातोलिकां मोनजाती भाशेन जियेताय. जेजू एक मनीसूच जावन संवसारांत येयलो. बापान तेका सांगिल्लें कितें करपा तें. आनी ते पद्दतीन बापागेल्या उतरांनी जेजू कोतालो. कित्याक बरयलो आहा बायबलाचेर, सगलें पळय हांव हें कोता तें बापाच्या आदारान आनी बाप पळय आपल्याक शिकयता ते भाशेन आपण कोता. आनी जेजून करून दाखोवन प्रॅक्टिकल करून दाखोवन आमकां सारको बूक बरोवन दवरलो आहा वचो आख्खोच न्यू टेस्टामेंट आख्खो. आमी हिस्ट्री, ज्योग्राफी शिकताय, सायन्स शिकताय, तेजे प्रॅक्टिकलां बरयलो आहा म्हाजी लॅबां वयताय आनी तीच प्रॅक्टिकलां आमी कोताय. आनी तोच रिजल्ट आमकां मेळटा. तूं लिप्टस पेपर बुडयलो म्हूण तूं, तो मागीर रेड जाता, वायट जाता, एसिडान बुडयलो जाल्यार तें जावपाकूच जाय. तो रेड जावपा सुवातेर ब्लू जावपा ना. जाल्यार तुगे प्रॅक्टिकल फेल. तेश कोन्न आमी कातोलिकां सगळीं फेल जालो आहाय जिवितांत. शिकपा आमी कितें कोन्न शिकोन हुशार जाताय, सर्टिफिकेट घेताय, मार्क्स घेताय, एसएससी पास जाताय. एसएससी देखून तूं पास जालो जाल्यार तुका चेंपी काडपाचें. एसएससी देखून गोंयकार तर इंडियेंत तर मनीस पास जालो जाल्यार तेका हांव चेंपी काडटा. कोणें पळय एसएससी केल्या न्ही तेका हांव सालाम मारता, चेंप काडटा तेका हांव. कित्याक तो हितूलें शिकोन वयर पावोन तो सगलें प्रॅक्टिकल कोन्न, मॅथ्स कोन्न, कॅल्क्युलेशन मान, रिजल्ट टोटल टॅली कोन्न सारकें येयला तेगेलो. आनी हें तेका काम करपाक कांय न्ही बायबलांतुलें. हिंगा तितुलीं फॉर्मुला आनीक तितुलीं प्रॅक्टिकलां आनीक तितुलीं इक्वेशनां, तितुलीं सामां हिंगा नाय. हिंगा एकूच सिस्टम. अजापां मिलाग्र्यो करपाच्यो सिस्टम एकूच. थिंगा हिस्ट्री ना, सायन्स ना, ज्योग्राफी ना, मॅथ्स ना, इंग्लीश ना, कॅमिस्ट्री ना, बायोलॉजी ना, आनीक हिंदी ना. हितू सब्जेक्ट हिंगा ना. हिंगा एकूच सिस्टम, एकूच सब्जेक्ट होच बायबल. एक येदोसो बूक शिकपा खबर सोड तूं. बाय हार्ट तुमकोडे आहा तें पुरो तुमगेल्या काळजां तुमकां सांगोता. बावाट म्हणटा तो कितें तुगेल्या काळजां पळय जीं जेजूगेलीं उतरां आहाय, ज्यो मिलाग्र्यो आनीक पळय वस्तू पळय बायबलांतल्यो तुगेल्या पळय काळजां आहाय त्यो पुरो हांवें तुमकां सांगिलां. तुमकां भावाट वाडोवया, तुमगेलो टायम पिड्ड्यार कोरया, ती भावाट आडयता सो तूं मेली जाल्यार इफेरनात. तें तुमकां हांव इफेरना धाडपा तुमकां येयलो ना. तुमगेलो वतमो कूड फामील पिळगो साल्वा करपाक हांव येयला वचोयत. तर एसएससी देखून केलोलो, एथ देखून भुरगो केलोलो पुरो सुबेज हें करपाक. आनीक येयता खबर सोड तूं. तें हांवें तुमकां कित्याक सांगिलां, जीं जाणटीं पळय आहाय पळय कामां वयताय, आपूण व्हडलें शिकलो न्ही, आमी एसएससी केल्या, आमी येयता फेल जालीं, तेंगे लागोन सांगिल्लें. पूण हें जालो भुरग्यांचें देखून एक उतर उलयन हें सगलें कोणशाक काडपा जाताय दुयेंसाक आनीक देंवसाराक एक उतराचेर. तुका फॉर्मुला बाय हार्ट करपा नाकाय, ना म्हण तुका प्रॅक्टिकलां एसीड बॅसीड घेवन हेळपाची गरज ना. एक उतराचेर तुज्यान सगल्याक रफू चक्कर करपा जाता वायटाक सगल्या. चल निकल जा पतली गली से एक उतरान म्हणपा जाता तुज्यान. येशू के नाम में. काबार. पूण हें कितें तुगेलो उतराचो व्हॅल्यू केदों चलतलो. तूं जेन्ना पवित्र आहल्यारीच तेंय सांगो तुमकां हांव. ना तूं म्हणूं लागचें आनीक आपल्याक कांय जायना म्हणचें. तियागो म्हणटालो एका फॉर्माय आतांच्या आतां भायर सरोन वच, कांय जायना. कित्याक तुमी पवित्र न्हय. पवित्र आहल्यारीच तो देंवसार पळो न्हय तेंचो. आमकां बायबल सांगता. मुगे हांव कांय ओन फॉर्मुला लायलो ना. हांव फकत बायबलाचे पळय फॉर्मुला आहा तेंच तुमकां सांगता. हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं
5 उंडे आनी 2 मासुळ्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता. तर हिंगा वचो हो आंद्रे म्हणटाय तेणें सुमार केलो. बेस्तो जेजू एक डावट असो घायलो तेणें. एका 2 नुस्तीं आहाय आनी 5 उंडी आहाय कितें जातोलें? एशें कोन्न तो आतां जेजूको क्वेशन म्हाका थिंगा खंय पावतात? हें आनी कितें तरी आमी म्हणटाय तो कांय शिकलो ना मरे, तो भुरगो आहा मरे, तेका कितें जातोलें? तो आतां वचून सेकंडा वयता थिंगा आहा. तेका आनी कितें जातोलें? तेणें अशें करून काडपाचें दीस मस्ती करून आनी कोणाक झगोण आनी कितें लोळोन अशें करून काडपाचें तेणें दीस. तेका आनी कितें जातो तीं भुरगीं आहाय. तेणें तेशें करपाचें. अशें करून आमी भुरग्यांचो सुमार कोताय. कित्याक? तुमचे भितर देंवसार आहा. जेजू सांगता संवसार आनीक स्वर्ग हेच्या भुरग्यां भाशेन म्हणोन. पूण तुमी भुरग्यां कितें कोताय? तुमी भुरग्यांक पिश्यां काडटाय. तीं ल्हान आहाय. तेणें मस्ती करपाच्यो. तीं तेशीं. तेंगे वेव्हारूच तेसो. मागीर जातलीं सारकीं. सारक्यान खंय जातलीं मागीर देंवसार जाताय ते. आयकाय बरें करून. मागीर सारकें जावपाक कांय ना. मागीर देंवसार. तुमचे पाय. तुमी पळय माय पाय मामा डाडा आहाय. तुमचे पाय मागीर भुरगीं जाताय. 10 जेजून म्हणलें लोकांक बसोयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हणटोच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. आतां आयकाय. दादले सुमार 5,000 आसले दादुले आं. आतां आमगे इगोर्जीन चोया तुमी दादूल कितू येताय ते. कित्याक चडशे दादुले आमगेले गोंयकार दादुले भुरगे चेडे दादुले बोटीर आहाय गल्फा आहाय. तर आमगेले इगोर्जीन नदर मारल्यार आमकां कोट्टा. आख्खी इगोर्ज बायलांनी बोत्ता आनी हाटले एक 5-6 बांकांचेर थोडे दादुले आसताय जालें. तर दादूल भितर इतले एक 5-6 बांकांचे आनीक उरलो तर एक 100 लोक तो दादू एक 50 लोक दादूल जाल्यार आनीक अडेचशी बायल जाल्यो म्हळ्यार चिंत्याय तुमी आतां. बायलो आनी भुरगीं मुखार पडी इगोर्जीन बसताय तीं. तर 5,000 दादूल जाल्यार बायल कितू पाट मल्टिप्लाय मारताय तुमी? हांवें मारलां 6 पाटीत. तर 6 आनीक 5,000 मार. 5 6 30 30,000 लोक. बायल भुरगीं आनीक दादुले आनी जाणटीं धर तूं. तर 30,000 लोक आतां बसलो आहा जेवणाक. आनी कितें आहा? 2 मासुळ्यो आनीक उंडी आहाय. तेन्ना जेजून उडे घेतले आनीक देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेचे परी मासुळ्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनीक तीं दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें. ओके. तर ही आमी मिलाग्र आनी अजाप आमी जिवितांत जी कोण वाडोवन व्हडलीं जालीं तेणी जायते पाटी आयकिलां. ल्हान भुरग्यान कोण आयकलो ना आसतलें 5 वर्सांचीं. तेणें कोण आयकलो ना आसतलें. तर तेंका लागोन हांवें बरें कोन्न घेयलां सोडून की ल्हान भुरग्यांक खंय कोडपा जाय की तेंगेले एक उतराचेर काम जाता. हे मामा डाडा आमकां एशींच हापायन बुडोयन दुयेंसांत कोश्टांत आमकां एशींच ह्या रेब्यांतू लोळोंक दोतलीं जिवीतभर. तर भुरग्यान आयकिलें जाल्यार भुरग्यान आतां पवित्र जावपाचें. एक उतर मुडे आनीक दुयेंसां सांगाय जोर येयलो आतां भायर सरोन वच जेजूच्या नांवान. कित्याक तियागोच्या उद्देशीं हांवें आयकिलां बायबलाचेर बरयलोलें आहा की जें हांव पळय म्हणटा तें जातोलें. कित्याक हांव पवित्र आहा. अशें करून भुरग्यांनी उचारलें जाल्यार काबार. हितू आनीक सायन्स हिस्ट्री ज्योग्राफी तूं येयता पावपुऱ्यान SSC पावपुऱ्यान रावपाची गरज ना. तेन्ना जेजून उडे घेतले आनीक देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. कितें केलें देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेन्ना जेजून उडे घेतले आनीक देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. कितू आसले जेजू कडेन? 30,000 उडे आसले. तर एकलो 2 हातोलो उडे. एक उड्यान कितें जाता? 2 उडे 30 60,000 उडे जावपा पडले. मासळे म्हण तूं एक 2 मासळे आहाय चड ब्रेडां घान. आमी वडा पाव म्हणटाय तेशें करून. तर 2 एकल्यान हायले म्हण तूं उपाशी आसलीं तीं. एकल्याच्या कांय पोटा कांय जावपा ना.
तर 60,000 मासळ्यो आनी 60,000 ब्रेड जेजूक आहले 8 म्हणूंक ना. तशें आमकां स्वता आमकोडे ऑपरेशन 50 लाख आहाय, 40 लाख आहाय, 60 लाख आहाय ना. तुका कितू आहाय? 100 लाख आहाय, 60,000 आहाय. गोरीबांक 100,000 आहाय. सारकें दिसवडो रस्त्या कामां वयता तेंका 600 आहाय चल. 600 रुपया आहायत हातींत. आतां 600 रुपया घेवन तुका 60 लाखां ऑपरेशन करपा जाता? तूं म्हणटलो ना, जेजून कितें केलें तें चोय. 5 ब्रेडांचे जेजून 60,000 ब्रेड केलेत. 2 मासळेच्यो जेजून 60,000 मासळी केल्यो. तर आमकां कितें करपा जाय आमी? जेजूच्या नांवान तुमी फॉर्मायात. जें दुयेंस आहा तें आतांच्या आतां बरें जावं. ज्यो किडनी फेल जाले आतांच्या आतां येयल्यो किडनी जावंय जेजूच्या नांवान. आनीक जे पळे दुयेंसाचो ओतमो आहा, सगल्या दुयेंसाचो आनीक हेर सगले ओतमे आहाय जिवितांत ह्या मनशाच्या कुडींत आतांच्या आतां सगळे भायर सरून वचात जेजूच्या नांवान. फॉर्माये काबार. जेजून कितें केलें? जेजू जिवीत भर शेतां वचोंक पडटलें तूं लोकांक जेवण दिवपाक. हेणें म्हणलोलें हें चोय शिसान फिलिपान 200 दिनारां फकत ब्रेडू पावपा नाय मो प्लस मासळ्यो आनी हें तें सगळें आहा. तर आमी कितें करपाचें? आमी बायबला उतराचेर चलपाचें, पवित्र जावपाचें. जेजू पवित्र आहलो तेका लागोन तेणें मिनती भितर हितू 60,000 लोकांक 30,000 लोकांक जेवण घायलें. इतल्यो वस्तू करून कितें आसपा जाय? पवित्र आसपा जाय. ना जाल्यार क्वेशनां फिलिपा भाशेन ना जाल्यार वचून आंद्रे भाशेन हीं आमी क्वेशनां विचारपाचीं. मोकोडे कांय ना, हांव गरीब, हांव दुसऱ्यांचे भाशेन हितुलो पयशांकार न्ही. मोकोडे हिची घेवपा जायना चोय टाटा हिची घेवपा जायना बारकेली गाडी नानू म्हणटाय ती. आनी हेर लोक व्हडलो मर्सडीज घेवन भोंवता. अशें करून आमी दुसऱ्यांक कॉम्पिटिशन आनीक दुसऱ्या लोकां मदें आमी हें करपा भोंवतायत. उणेंपण आनीक कोणाको चड आहा तें चोवपा भोंवताय आमी. पूण जेजून तें चोयलें ना. जेजून बापाक दिनवासलो आनीक सगल्यांक वांटिलें. कितें कोन्न? तेन्ना जेजून उडे घेतले आनीक देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. काबार. कितें केलां जेजून? दोरयां गेले मासळी 2 मागीर येयले आनीक ब्रेड कोणागे होन नाहलो तितले गांवां गेले. सगळे भिकारांक म्हणलें चला रे तुमगे उडी हाडे आहाय ते. ना कांय केलो ना हें चोय. अशें करून आमगेलें कातोलिकागेलें जिवीत हें चोय हें. आमी पवित्र कातोलिकागेलें जिवीत हें. आनीक चालते कातोलीक पळय होलके आनी पोलके म्हणटाय ते एक व्हिडियो केलो हांवें तोय चोय. ते कातोलिकागेलें जिवीत हें चोय. अशें क्वेशन म्हाका सगलीं आंद्रे आनी फिलिपा भाशेन. पूण जेजू बरो जाणा आसलो कितें करपा तें. जेजू कॉन्फिडंट आसलोलें देवांत की हांव पळय कितें कोत्ता कितें जेजू देवागे नांव घेता तें जावपाकूच जाय म्हणून आनी तें बायबलाचेर बरयलो आहा. द डेवल हॅज टू फ्ली म्हणून बिकॉज आय एम द डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. वायट ओतमो आहा, वायट दुयेंस आहा, कितें पळय वायट आहा तें वचपाकूच जाय भायर सोन. कित्याक? हांव जेजून केलें ते भाशेन हांव कोता. जेम्स 1:22. तेन्ना जेजून उडे घेतले आनीक देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. कितें कोन्न वांटिले? देवान जेजून कितें टेन्शन घेयलें ना. कितें कोन्न जातोलें तेका दुबाव घायलोलो कोणें? एंड्रून आंद्रे म्हणटाय तेणें की हें जावपाक चान्स ना. अशें कोन्न हे भाशेन आंद्रे गेलें डावट आहलो जेजूक की हें नामुमकीन म्हणून. की 2 मासळ्यो आनीक 5 ब्रेड घेवन हें कितें कोन्न जातोलें? हें आमगे चिंतप मनशांगेलें. आमी पळय 5 सेन्सीस म्हणटाय ते तेणें दोळ्यान चोयलें आनी हातीन 2 तेणें चोयलें की हें फकत इतलें आहा आनीक लोक सारको स्टेडियमाचेर भोंवता तेशें कोन्न लोक भरलो आहा. तुमी जाणा हे स्टेडियमाचेर जेन्ना गेमी वयता तेदोणा कितू लोक पेप्सी आनी हें इंकू भोंवता चोयाय तुमी. कितें स्नॅक्स आनी हें तें. आनी हिंगा फकत 2 मासळे आहाय आनीक हें आहाय 5 उंडी आहाय. थिंगा व्हडले पिका भोंवन येता ह्यापराचे स्नॅक्सांचे ड्रिंकांचे. आनी हिंगा कांय ना हेंगे स्टेडियमाचेर हिंगा प्रिचींग कोत्ता थिंगा.
दोंगराचेर सारको जेवण कांय ना आनी आख्या लोकांक जेजून होकोत कितें म्हणलें देवाक दिनवासून बसलोल्यांक तें वांटलें कांय केलो ना जेजून हिंगा चोय तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनीक देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले मागीर तेच परी मासळ्यो वांटल्यो कितें कोनू देवाक दिनवासून सारकें हितूलें सिंपल तुगेलें रोगोत वावोवपा नाका कॅल्कुलेशन मारूं नाका पिठा सा काडूं नाका ब्रेड करूं ना म्हण बोट ट्रॉलर घेवन धांवपाक गरज ना जेन्ना तूं जेजू गेल्यांक देवा गेल्यांक पळय काम कोता जेजून बासायलें तेशें कोन्न जेजून फॉर्मायलां आनी जेजून प्रॅक्टिकल पळय कोन्न दाखयलें आमकां हिंचोय आख्खो न्यू टेस्टामेंट ते हिसबान तर आमी केलें जाल्यार आमकां कांय जेजून कांय केलो ना असो हिंगा जेजू बेश्ट उबो रावन थिंगा होकोत देवाक दिनवासलो आनी कांय केलो ना आनी आमी म्हणटाय रोगताचें उदक कोन्न रोगताची घाम कोन्न आमी म्हणटाय भुरग्यां पोसताय नाजाल्यार काजार जावपाक दुडू एकठांयताय नाजाल्यार घर काडपाक नाजाल्यार मोटो कितें घेवपाक वस्त हितूनी सारकें ओवर टायम कोन्न हिंग लंडना वर मेळनाय म्हूण कितें 8 वरां आहाय ती पावनाय म्हूण 13 वर कोताय आनी कितें कोताय आनी 2 कळे काम कोताय एशें कोन्न मनशागेलो वेव्हार जालो चोय कितें 5 सेन्सीस म्हणटाय ते तेजेर दोळे कान नाक ते प्रमाणे आमी चलताय ते प्रमाणे आमी चिंतताय मनशां जनवरां भाशेन चिंतताय आमी मनशां भाशेन चिंतनाय आमी मनशां भाशेन चिंतल्यार जेजू भाशेन चिंतप तेंचोय आमी कातोलिकां जनवरां भाशेन चिंतताय हें जनवरांक हें चिंतप जेजून पड कितें चिंतिलें हेंचोय जेजून आनी कांय चिंतलो ना कांय केलोलें ना हेंचोय देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले तेच परी मासळ्यो वांटल्यो डायरेक्ट एकू लायन टीचो एकू वस तो चोय चेंज जालो ना वस तेजेरी हा तुवें व्हडलें कांय करपाक गरज ना फकत तुवें पवित्र रावपाचो सायबीण मागे पळय फामिली पवित्र जायन येयली वयर सानू ते भाशेन जेजूय पवित्र रावलो आनीक एक देखून जेजून पातक करूं ना ते भाशेन तुमी आयज पवित्र जाय एक देखून पातक करपाक शिरी पडना आनीक एक फावटी तूं पवित्र जालो सांता भाशेन तुका आनीक मागीर पोतून वायट करपाचें तुका तें मागीर चिंतप आनीक तुगेल्या मनांत आनी तुगे काळजांत तें वायट करपाचें कांय उरना ना मागीर तो सारकें इम्पॉर्टंट म्हणटा तें आतां पवित्र जावपाचें आनीक आमी कांय टेन्शन नासतना कांय चिंत नासतना हें सगळें आमी आतां करूंक लागपाचें आमी आनी हिंगा घेवन बसपाचें कोंत मारपाचें इन्शुरन्स करपाचें ह्यो LIC करपाच्यो आनी आपूण हालें मेल जाल्यार कितू पयशे मेळटले हें सगळें कोंत मारपाचें सोडय तुम तर देवा गेलें जेजू गेलें पळय काम केलें तुम तर मुखार दुसरें आदार करीत गेलीं जाल्यार तुमकां लांब जिवीत सांगेलें तुमकां लांब जिवीत आनीक सारकें मरण बरें सारकें आनीक मागीर सगल्यो पिळग्यो तशेंच सगळे गोच्चो लोक तुमगेलीं सगळीं बायल भुरगीं आनीक फुडें पळय पिळग्यो येवपाच्यो आहाय त्यो सगल्यो मागीर स्वर्गार डायरेक्ट सारक्यो आनीक ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें कुडक्या उरल्यात ते एकठांय करात कांयच इबाड जावूनय न्हय म्हूण कितें म्हणटा जेजू कुडक्या उरल्यात ते एकठांय करात कांयच इबाड जावं नाये कांय पिड्ड्यार करूं नाकाय जें पळय लोकांन हायन दादोशी जातोच हिंग कितें आमी पळय आतां काजरां पळय हिंगा थिंगा फंक्शन वयता बुफे दादोशी जावं पर्यंत जेयताय आमी सारकें पोट फळपुऱ्या म्हणटा तेशें कोन्न दुसरे दीस मागीर जेवण देखून नाका स्वता हितू जेयताय तर दादोशी जातोच रोखडे न्ही सुसेगाद बसोन ती जेयलीं आनीक सगळें हायल्यो सँडविच्यो बी दिल्ल्यो त्यो हायल्यो आनीक त्या दोना मागीर जेजून शिसांक म्हणलें कुडक्या उरल्या ते एकठांय करात कांयच इबाड जावं नाये आमी देवागेलो वावर करता आसतना आमी सगळ्या लोकांक जेजूच्या भोगले जेजू गेल्या उतरांत हाडपाक आमी वावरूं जाय कांयच इबाड एक देखून आत्मो इबाड जालोलो जेजूक नाका संवसारांत हें जेजू देवा गेलो प्लॅन देवान हितू वर्सां प्लॅन काडलो सुमार 100-150 वर्सां देवान 150,000 वर्सां देवान प्लॅन काडलो की आपल्या एक देखून आत्मो साल्वार जावपा नाका
तेका लागून आपण जेजूक आपल्या गेल्या पुताक देव बापान संवसारांत धाडलो फायनली आख्ख्या मनशा कुळाक साल्वार करपा म्हणून. पूण तरी पूण मनशाक पळय स्वतंत्राय ज्या देवान दिलोली कितें बरें कितें वायट पळय तेणी आपण जायते भाशेन आपलें जिवीत करपाचें ती स्वतंत्राय आजून देवान काडलोली ना. कोणाक फोर्स कोन्न देव आपयना तूं पवित्र जाव म्हणून. पूण देवान सांगिलां तूं पवित्रकाय आपणाय आनीक वायट सोड. दोनूय आहाय संवसारांत वायट आनीक पवित्र. तूं तर पवित्र ना. तूं तर म्हणटा आपण बरो कातोलीक मिसा वयता हें कोता तें कोता पूण तितून मदीं वायटूय कोता आनीक सगल्यांक झगडटा राग मोती आहा जाल्यार तूं पवित्र ना. तूं तुकाच फटयता. पवित्र ना जाल्यार तूं सारको इफेर्न वचपाचें तुगेलें तें आनी दुसरें आनी मोदें आनीक तुमकां सांगिलें आतां आनी पेरगोतोर कांय उरलो ना. जेजू येतरी पेरगोतोर बी कांय ना. सोमतें इफेर्न ना जाल्यार स्वर्ग जेजू कितें करपा येता जोडटी करपा येता. इफेर्न ना जाल्यार स्वर्ग. तूं म्हणचें ना आमी पेरगोतोरी उरपाचीं क्रिस्तांव आमी सुमरां आहाय आमी पेरगोतोरी उडतलीं कोंता येता. ना येसोलें आतां जेजू येयलो म्हणटोच पेरगोतोर सगळीं धोब्यां गेलीं. हें आयकाय बरें कोन्न. तूं तर पवित्र ना जाल्यार तुका इफेर्न. सारकें इज दी सोल्युशन. हिंगा कोंत मारपाचें तुवें कितू पात केलें कितू लोकांचें वायट आहा कितू चोलना तें आनी कोंत मारून बसनाकाय तुमी. तूं तर बारीक देखून वायट आहा इद्या देखून किसकूट देखून वायट आहा जाल्यार तुगेलो पांयो इफेर्न आहा. आतांचें आतां तुवें पवित्र जावपाचें ना जाल्यार आतां मरण येयलें ना जाल्यार सकाळीं तर तूं उठना रातयां मेलो जाल्यार तूं डायरेक्ट इफेर्न आनी तुका चान्स ना आनी. तर देखून तांचें खावन जातोच जोवाच्या 5 उडयांचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. तेणी बास्केट्यो भरल्यो. हे हिंगा कोंकणीन कितें बरयलो काना वयल्यान वयता हेंचोय जोवाच्या म्हणून बरयलां. देखून तांचें खावन जातोच जोवाच्या 5 उंडयांचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनीक अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. 12 पांटल्यो भरल्यो म्हणटच ते कितें बरयलो कांय कळना हिंगा मागीर चोयस तें इंग्लिशीन मेळटा जाल्यार हें ताणें केल्ली खुणां लोकांन देखली तेदना ताणें म्हणलें आतां उरलोल्यो कितू पांटल्यो भरल्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. सगळें पळय तेणें एकठांय केलें आनीक हितूल्या लोकांक घान देखून 12 पांटल्यो तेंगेल्यो भोवन वयल्यान जेवण उरलें. हें केलो तें देवाक दिनवास दिन. तर आमी आतां चोवपा जाय की देव पळय आमकां दिता तें आमकां फकत इदेंशें दिना. तूं म्हणचें आपण देवागे काम करता सारको भिकाऱ्या भाशेन जियेत म्हणून ना. तूं घडमुडीत आपण देवागे काम केलें आपल्या काळ्या न्हेसोवपा बरें आसपाना आपल्याक बरी गाडी आसपाना हें आसपाना तें आसपा म्हण ना एशें न्ही तें. तूं पळय देवा गेलें जेजू गेलें पळय काम करता जाल्यार चोय तूं कितें जालो आहा तें चोय हिंगा 2 मासड्यांच्यो आनीक 5 उंडयाचे देवान सगळें जेवण घायलें. कितलो 30,000 लोक म्हूण तुमकां आनीक तेजे भायर एक कांय खावपा ना लोक. दोबरात आयल्या 60,000 जाल्यो. 60,000 ब्रेड आनी 60,000 मासड्यो केल्यो 2 मासड्यांचे आनी 5 उंडयांचे. तर तूं पळय कितें पळय कोता तुगे जिवितांत हांवें तुमकां सांगिलां फकत तुमकां देव 100 हारी कोतो म्हणून. पूण ही तर मिल्यार तूं चोवपाक गेल्यार तूं पळय कितें कोता तें तुका हेंचोय कितू 1000 पाटी 30,000 पाटी मेळटा हेंचोय. 2 मासड्यांच्यो जेजून 60,000 मासळी केल्यो. तुका एक मासळेचे 30,000 जाले. तर तुका देवा गेलें हितू आनी हिशेब ना कितू तुका परतून मेळटा म्हणून. पूण हांवें कितें सांगिल्लें तुमकां एक वर्सा प्रमाणे तुमकां कितें सांगिलां की तुमकां 100 फोल्ड्स 100 आठांनी सुबेज मेळटा म्हणून. तुवें तरी म्हयन्या तरी
एक 10,000 तर तुवें दिले तुगे 1 लाख पगार आहा तुका म्हयन्याक जाल्यार तुका म्हयन्याक 1 लाखा फायदा आहा मो 100 10,000 इंटू 100 कर 10 लाख म्हयन्याक तुका फायदा आहा 10 लाख म्हणल्यार 1 मिलियन 10,000चे तुका 1 मिलियन तुका फायदा आहा. हें फकत हांवें तुमकां एक वर्सा वयल्यान सांगलां पूण हे मिलाग्री वयल्यान आमकां कितें मेळटा ही मिलाग्री वयल्यान तो आमकां मेळटा की देव आमकां सारकें हें तेज्यान तुका आनी कोंत ना कितू भरपाय तुका परतून मेळटा ती पूण 100 धरयाय तुमी मिनिमम 100 धरयाय चल आनी वयले आनी मागीर सांगपा न्ही तर जो कोण लोक जेजू गेला पळय वावर कोता जेजून पळय आमकां फॉर्मायलां तें कोत जाल्यार आमकां जिवितांत सगलें भरपूर सारकें वत पुरे म्हणटा तेशें को मेळटा. 14 ही ताणें केल्ली कुणा लोकांन देखली तेन्ना ताणी म्हणलें संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत होच तो ती येवन आपणाक बळान धरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो देखून तो कोडसोरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. आतां हिंगा सगल्या संवसारा खबर जालोली कित्याक संवसार म्हळ्यार इज्रायला धरया आमी इज्रायला खबर जालोली की आतां प्रवादी निमाणो प्रवादी संवसारांत येयलो निमाणो आनी प्रवादी संवसारांत नाय. निमाणो प्रवादी कोण जॉन द बॅप्टिस्ट जॉन द बॅप्टिस्ट निमाणो प्रवादी येवन लोकांक सांगिल्लें की आतां पळय येवपाचो आहा तो देवा गेलो पूत आनीक तो तुमकां बातिजाद पळय आतां आहा संवसारांत तो तुमकां बातिजाद दितलो आनीक तेज्यो वाणो पासून आपल्याक साफ करपाक नाजाल्यार काडपाक आपूण आपल्याक फावो ना. तो निमाणो प्रवादी आनीक तेज उपरांत येवपा आहा तो देवाचो पूत जेजू म्हूण सारकें साप बरयलो आसलोलें. एके आंकवारीक जोलोम घेतलो ताका नांव जेजू दितोलें हें सदां सांगत तुमकां हें ओल्ड टेस्टामेंटा प्रवाद्यांनी जेजू गेलें आयकोन तें बरोवन दवरलो आहा. आनीक जेजू गेलें उतर केन्ना हाल्स जायना ना म्हळ्यार रोंग जायना तें सदांच सारकें जावपाकूच जायें. जे परी सकाळीचो सुर्या उदेता ते परी जेजू गेलें उतर सारकें जावपाचें केन्ना चूक ना. सुर्य आजून केन्ना चुकलो ना. तर ते भाशेन जेजू गेलें उतर देवा गेलें उतर जें बरयलोलें ओल्ड टेस्टामेंटांत तें जेजू संवसारांत येवन घडोवन येयलें. पूण लोकांक कितें दिसतालें प्रवादी येतलो मो ती येवन संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत होच तो तांकां लोकांक जेजू देवा गेलो पूत आनी हें तें म्हणपाक नाका आसलोलें कित्याक तांकां भिरांत आसलोली. ती फकत प्रवादी म्हणटालीं कोणशां काडटालीं कित्याक इज्रायला तर तुवें प्रवादी म्हणलो व्हडलें गोवोरमेंटाक प्रॉब्लेम ना. कित्याक हेज्या पयलो जॉन द बॅप्टिस्टाचो पयलो आनी एक प्रॉफेट आसलो तो 400 450 वर्सां ताका घेवपा आसलें त्या प्रॉफेटाक आनी जॉन द बॅप्टिस्ट इतू वर्सां प्रॉफेट इज्रायलांत देवान धाडूं ना. तर लोक सारको आशेन रावतालो मागीर हो जॉन द बॅप्टिस्ट येतरी मागीर तेणें लोकांक सांगिल्लें तो व्हड जातरी तेणें लोकांक सांगिल्लें की आनीक एकलो संवसारांत आहा येयलोलो ऑलरेडी. तर लोक ताका देवा गेलो पूत म्हूण घेवन मानपाक ताका रेडी नासले कित्याक तांकां गोवोरमेंटा गेलें सारकी खास्त आसलोली. कोण आपल्या पडे आपल्या किंगा पडे कोण व्हड म्हणटा तेश म्हूण जाल्यार तांकां प्रॉब्लेम आसलोलें व्हडलें. प्रवाद येयले तांकां व्हडलें प्रॉब्लेम नासलोलें कित्याक तो तेंगे धर्माचो मनीस अशें म्हण चिंतताले. पूण जेजू तेंगेलो धर्म काबार करपा येयल्लो. हें पळय ज्युसां गेलें पळय हे पळय कायदे आसले तेंगे 600 कायदे आनीक ते कायद्या प्रमाणे ते चलताले ते देवाच्या प्रमाणे चलपाचें तेणी बंद केलोलें. हे पळय तेणी आनी 600 पळय कायदे घायले तेंचे प्रमाणे ते चलताले. तेका लागून फायनली शेवटी देवाक देव बापाक जेजू धाडपा पडलो. संवसार सारको वायट जालोलो ना जाल्यार दुसरो उपाय आसलोलो संवसार काबार करपाचो. पूण नुवाच्या टायमार देवान भास दिलोली
आपण केन्ना संवसार काबार करपाना मो तर ती भास त्या उतरा लागून देव बापाक मानून तें उतर सारकें जावपाक लागून देवान आनी संवसार पोतून काबार करूं ना नाजाल्यार तो वायटूच जालोलो तितून आनी मदें डिफरन्स कांय नासलोलें आतां हेज्या नुआ टायमार पड जालोलें तेंच घडटालें आनी सोयीश कायदे पळय तुमी गव्हर्मेंटान कितू लायिल्ले ते मनशाचेर कांय एक किसकूट करपा जाय नासलोलें मनशा देवान स्वतंत्रकाय दिलोली आपल्या जाय तें करपाक सुसेगाद जियेवपाक तो सारके स्लेव्स म्हणटाय तेंचे भाशेन मनशा जियेवपा पडटालें त्या दोणां जेजू येयले त्या टायमाचेर तेका लागून देवाक सुर्गीच्या बापाक आपल्या पुताक धाडपा पडलो संवसारांत की आपणे पळय मनशां रचल्याय ती स्वतंत्रकाय दिन रचले मो सारकी पूण हे ज्यूस पळय हाय तेणी मनशां स्लेव्स केले मो एक पाड मनीस जल्मलो हे सोयिश्काल त्या मनशा लागू जल्म ते दुसां तो रितुली सुटका दिवपाक मनीस आपल्याचे भाशेन जियेवपाक म्हणून हें सगळें संवसारांतलें काडून हे ज्युसां गेलें सगळें भायर मान जेजून तें मॅच देखून पोत्तून उडयलें जाणाय तुमी देव मंदिरांत तुमी बापा गेले घरांत हें कितें जिखपा येयलें काय म्हणून हें गेले कायदे बायदे सगळे जेजू काबार करपा येयल्लो जो लोक सांडलेलो जो लोक तेंगेले हुकुमाचेर जियेतालो राजा गेले सोयशे हुकुमा पळय आसले ते तेजे जियेतालो त्या लोकांक सुटका दिवपा जेजू येयल्लो हेका लागून जेजू धाडपा पडलो नाजाल्यार संवसार काबार करपा पडटालो तर देव आपल्यागेलें उतर केन्नाच देवा गेलें उतर रॉंग जावपाना आनी कोणू म्हणटा तुमकां बायबल चेंज केला बायबल हो सारको न्ही हो बायबल आतां पयलो आसलो तशें करून ना हें सारकें आसलो फोट बायबल म्हळ्यार सारको प्रूफ जो जायत्या सांतांनी जायत्या प्रॉफेतांनी बरोवन दवरलो आहा सांत म्हळ्यार कोण हे म्हणटा तुमकां एवांजल पड बरयले ते आनीक एक्ट्सां पड 12 डिसायपल आहाय 11 आपोस्तल आहाय ते तांकां सगळे सांत आहाय ते आतां आमगे इगोजी तर हेणी एक मनशान इतूलो विटनस रावन आख्खे जेरुजाल्या इज्रायल आख्खो विटनस आसून वो आख्खो बायबल बरयलो आहा ही पळय लोक तुमकां पळय फकाण सांगताय ती फकाण न्ही ती लोक आपण आपल्याकूच पिसकोवन घेता की बायबल हो सारको न्ही बायबल चुकीचो बायबल बोदली केला आनी हें केलां तें केलां म्हणून पळय तुमकां लोक सांगता ही सगळी लोकां गेली फोट आनीक लोक आपल्याचेच फोटीन आपल्याचेच पांयाचे कुराडे माताय आपल्याच्या हातीन आनीक हो सगळो लोक इफेर ना वचपाचो तर म्हाजें इंकीत म्हणल्यार 15 हितून 6 जॉन 6:15 ती येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो देखून तो खोडसोरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो तर आतां लोकांक हे राजाचेर इज्रायला राजाचेर रावन लोकां ईट येयलोली कित्याक तेंच्यान एक कांय एक वस्त तेंच्यान करपा जायनासलोली सोयशीं कायदे तांकां सारके बांदून दवरले सोयीश कायद्यांनी तर तांकां सुटका जाय आसलोली आतां लोक जेजूक आतां राजा म्हणून करपाक लोक हें घेर करून ही सिवील वॉर करून आतां राजाचे एगेन्स्टेन राजा उडोवन जेजूक राजा करपाक लोकांगेलो प्लान आसलोलो कित्याक जेजू आतां पळय आमी म्हणटा हो सोशल सर्वीस तो NGO ग्रूप आनीक ती सोशल सर्वीस कोताय ती चॅरिटी कोताय हें सगळें एश कोन्न एकल्या वयर काडपाचो हो जेजू वयर काडपाचो लोकांगेलो प्लान आसलोलो आतां बरें कोता मनीस जेजू बरें कोता मिलार कोता एका आतां राजा करया गांवचो हो राजा आमकां नाका तेणें आमकां स्वतान काबार केले हो राजा एकदम बरो हो कोणा त्रास कोना हें कोना वयले मिलार कोता सगळें आदार कोता कोणाक मेलोल्यान देखून जीत कोता हें कोता तें कोता म्हूण लोक सारको खुशाल जाल्लो आनी आतां तो राजा नाका आमकां आनी हो राजा जावं म्हणून लोकांच्या मतींत घुंवतालें तेका लागून जेजू तें कळ्ळें आनी देखून जेजू खोडसोरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो 16 एका हो दुसरो हें दुसरी पॅसेजी आतां चालू जाता तेका हेडींग आहा जेजू दर्याचेर चलता सेम चॅप्टर 6 वर्ड 17-16 सान जातोच
ताचे शीस दोरयाशी देऊन गेले. एका व्हड्यार चोडले आनीक काप्यार नांव वचूंक दोर्या उतरूंक लागले. जेजू तांचे सोरशीं पावचे आदीं काळूक जालो. झणझणीत वारो सुटलो आनीक दोर्या उचांबळ जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटरांची वाट तांडून काडटूच तांणी जेजूक दोर्याचेर चलता आनीक व्हड्या लागीं पावता तो देखलो. आतां हिंगा कितें बरयलां? सुमार 3 ते 4 किलोमिटर म्हळ्यार 3-4 किलोमिटर म्हळ्यार दोर्या बरो तूं मुखार पावलो. हे रांपणकार बी आहाय ते 3-4 किलोमिटर वचोन रांपण घाताय मुखार, येडेर घानाय ते. 3-4 किलोमिटर म्हळ्यार कितें? आतां तूं मडगांव भायर सरलो जाल्यार पणजे वचपाक तूं नुया मुखार पावलो, उणें वेर्ना पावत येयलो. नाजाल्यार पणजे भायर सरल्यार हिंग पावलो, हूंय कालाफुरा म्हणटा थिंग पावलो, उणें बांबोल सकयल. तर इतूले भितर दोर्यान गेल्ले ते. तर तांणी जेजूक दोर्याचेर चलता आनीक व्हड्या लागीं पावता तो देखलो. आनीक हिंग कितें मातालें? तुफान जाल्लें. 19 घे. सुमार 3 की 4 किलोमिटरांची वाट तांडून काडटूच तांणी जेजूक दोर्याचेर चलता आनीक व्हड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां बें दिसलें, तांकां भिरांत दिसली. आतां दोर्या हितू भितर पावले ते आनीक अकस्मात जेजू चलोन येता दोर्याचेर, उदकाचेर आनी मोळा उदकाचेर. सारकें वादळ मोड जालो आहा. आमकां हिंगा लंडन एक पाड असो वारें मारता, गोंय देखून जाणा तुम्ही पावसां सोत्र्यो बोत्र्यो सारक्यो पत्तोन वयताय, उबोन वयताय, पत्तोताय सारक्यो. आनी मनीस देखून सारको उबोन वयचो वता 100 किलोमिटर पर आवर अशें करून वारें मारता हिंगा एका एक मोळ आहा त्या दिसांनी. तर चलपा देखून हितू त्रास जाताय. आनीक दोर्याचेर उदकाचेर चलता, जमनीचेर आमकां चलपा हितू त्रास जाताय. तांकां भिरांत दिसली, पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो भिवूं नाकात. आतां आमगेल्या जिवितांत अशें जाता, तुमी तर वायटांत आहाय जाल्यार तुमगेल्या जिवितांत वादळ मोळ वायट आहाय ताका. तुमी काल सांगलें तुमकां बरें आहाय त्या मनशागे जिवितांत हुरीस आहाय मो सोज नाकाय मो तुमी. तुमकां प्रिचर आनी हो तो टॉम डिक एंड हॅरी सांगताय ते तुमकां हुरीस उबारून तुमी वाड संवसारांतली चलपा जाय मो. जेजून हुरीस उबारून जेजून काबार केलें, आमकां स्वतंत्र केलें सारकीं. आदम आनी एव पातोक आदारशीं पयलीं आसलीं ते भाशेन आमकां जेजून स्वतंत्र केलें. हो हुरीस बुरीस आमकां ना, तो जेजून घेवन काबार केलो. ताका घेवन भोंव मो सांग. तुमकां कोण सांगता तुमगे हुरीस उबार वच म्हणून? हुरीस तेगलो हुरीस ताका उबार मो सांग पयलो. ताका खबर ना तो कितें शिकयतो तुमकां. सगळे हुरीस काडे ताका कोण दियाय तुमगेले. हांव सांगो तुमकां, मनशा गेल्या कॅथॉलिकाच्या जिवितांत हुरीस ना. हुरीस पळय जिवितांत आहा तो मनीस वायट. आयकाय बरें करून, तुगेले जिवितांत तुका कोण सांगता हुरीस आहा आनी तुका दिसता वय आपल्याचे हुरीस आहा, आपल्याक कंट्रोल करूं जायना, आपल्याक हितू देसपेज आहा, हितू वायट येयलां, हितू दुयेंस येयलें, हो हुरीस म्हणटा आपल्याक सारकें हुरीस तो. कित्याक तूं वायट आहा आनी तूं तें भोगून तुवें तितू मरपाचें. तुका आनी बरेंपण सालवोसां कांय ना तितू. पूण जेजू फाटल्यान तूं तो हुरीस घेवन वचोन तुका कांय मेळपाचें ना. तूं जेजू फाटल्यान वचोंक जायना. तुका पळय प्रिचर सांगताय तुजो हुरीस उबार आनीक उठ आनी चल मो जेजू बारबर वच मो हुरीस घेवन. ना, जसो जेजू चल्लो तसो तुवें तुगे हुरीस घेवन चलोंक जाय मो. हें सगळें हाल्स आनी फोट हो देंवसार उलयता, हो प्रिचर उलयना. कातोलीक पवित्र आहा ताका जिवितांत हुरीस ना. हुरीस जेजून आपल्याचें घेवन जेजू मेलो. सगळें वायट. हुरीस म्हळ्यार कितें? वायट. जेजून हांदार मान वयलो. आमगेलें वायट पिडा गरीबसाण पेस्त सगळें जेजून आपल्याचें घेयलें आनी आमकां स्वतंत्र केलीं, मेकळी केली आमकां सगळ्यांतुली. आनी हें तुमकां सांगताय तुमगे जिवीत भर तुमकां हुरीस आसतो मो. तो तुमी घेवन जिवीत भर हुरीस घेवन तुमी चलोंक जाय मो. तर हें पळय
तुफान वादळ पळय येता तुमचेरी तुमी पातकां आहाय म्हूण येता बेश्टें ना तें तुमकां जिवीत पातकां सारूं जायें तेका लागून तुमी ह्या तुफानांत सांपडलो हें जिवीतभर आनीक तें तुमगेलें केन्ना वचपाचें ना एकूच उपाय पवित्र जावपाचें आनीक तितून तुमकां साल्वसां कांय ना आनीक तुमी मत्तूच सगळीं इफेरनात तुमकां सांगिल्लें जीं पळे मेलें सगळीं इफेरनात 12 थोडेशे 7 आनीक थोडे आहाय ते जालें आनीक हो शेवट तुमगेलो पवित्र जायना जाल्यार पूण जेजून तांकां म्हणलें हांव तो भिवूं नाकात 25 हेडींग आहा तेका जेजू जिविताचो उंडो हो लोक जेजूक सोदीत जेजू फाटल्यान 5,000 लोकां जेवण गायलें म्हळ्यार 30,000 लोक तो टोटल धरया आमी तो हितू लोकां जेवण गायल म्हणून आतां दुसरे दिसा लोक ओड्यांनी भोवन टायबेरियस म्हळ्यार त्या गांवचो आनी दुसरे गांवचो खबर जायन लोक ओड्यांनी भोवन धांवन सगलो कापेरनांव येयलो कित्याक लोकां गेलीं जायतीं प्रॉब्लेम आहलीं आसतलीं कित्याक जेजू मिलाग्री अजापां कोता तर लोकां जायतें कारण आहलीं आसतलीं येवपाक तर लोक धांवत येयलो तुमी जाणाय रितीराक लोक हिंगा धांवता कित्याक जायते लोकां प्रश्न आहाय तर त्या प्रश्न सुटाय करपाकूय म्हणून जायतो लोक धांवता थोडो लोक म्हण तूं देवागेली खबर आयकोंक वयता पूण जायतो लोक हें करपा धांवता की जेजू गेली पेकोवणी आनीक तेंगेलीं कामां जीं आडकोन उरल्यां तीं पुरी जावपाक तर हिंगाय लोक घोडये तेश कोन्न येयला आसतलो लोकांक आनीक जिवितांत आनीक कोश्ट त्रास नाय म्हणूनय कित्याक लोक देंवसरा गेले मोतीचेर आनीक देंवसार पड तुमची मोती कितें घाता तेजेर लोक संवसारांत चलोता आमगेलो कातोलीक देखून हांव आनी दुसऱ्यांकूय बोट दाखयना हांव कातोलीक हांव पयलीं बोट दाखयता तर हो आमगेलो कातोलीक लोक आतां जेजून संवसार जिखोन गेलो पोत्तून जो देंवसरान पळय आदाम येवेक नाडून संवसार आपल्या ताब्यान केल्लो देंवसरान तो जेजून पोत्तून जिखोन गेलो तर आतां जेजूचे भोगोर नाजाल्यार जेजू नासतना कोणाच्याच जिवितां कातोलिकां सोडी तूं कोणाच्याच जिवितां पूण आमी कातोलिकां धरया आतां कोणाच्याच जिवितांत ह्या संवसारांत जेजू मेलो तेजे उपरांत ते आज पासून आनीक जेजू परतून येव पासून जेजू नासतना कोणाच्यान एक कांय करूं जायना आयकाय बरें कोन्न जेजू ज्या मनशा गेल्या जिवितांत ना त्या मनशाक त्रास कोश्ट आनीक जनावरांचे भाशेन ती जियेताय तर जेजू तुमगेल्या जिवितांत ना तुमी तर पवित्र जालोली नाय तुमकां एक देखून बरेपण येवपाचें तुमी स्वप्नां देखून चिंत नाकाय स्वप्नांत तुमगेले प्लान सगळे मिठाक मारयाय तुमगेली चिंतना आनीक पळय तुमी प्लान करून दवरल्याय आपण शिकोन हें कामां लागतलो थिंग वयतलो आपल्याक पाय लंडना वतलो हें कोत्तलो थिंग हितू पगार मेळटलें आपण बोर जोडटलो हें सगळें तुमगेलें प्लान मिठाक मारय सगळे जेजू नासतना म्हणल्यार कितें तूं पवित्र नासतना तुगेल्या जिवितांत हें कांय येवपाचें ना तुमकां सांगिल्लें तुमी घोवटे रोजराक हांव तुगेन भोंवाय बोर्सांत हुरीस घालन भोंवाय नाजाल्यार गाडये रोजार कोंत लांबूयाय नाजाल्यार घरा भायर देरा लांबूयाय नाजाल्यार न्हिदोता आसतना बेडरुमां लांबूयाय भितरल्यान हे कितले तुमी हुरीस लांबूयाय रोजरा कोंत लांबूयाय नाजाल्यार देरा मुखार हुरीस काडय घराच्या भाटांत नाजाल्यार खंयची हुर्सां वचोन पेंट मारय नाजाल्यार खंयच्या बांबोले हुर्साक वचोन आंगवण करय तुमकां एक कांय मेळपाचें ना हें सारकें सोंपें तूं पवित्र ना तुका जिवितांत कांय मेळना आनीक जोरी तर तूं पवित्र जालो तुका हीं आडकामां नाडकामां आनी कोणा एका तेका तोपयो घालपाच्यो सांतांक सायबिणीक हुर्सांक हें तुका कांय करपाची गरज ना तूं पवित्र जालो म्हणटच कितें तूं सायबिणमाचे भाशेन जालो तूं सायबिणमाय खंय धांवली ना आज बरोबर तेजे पयलीं येयलो आनी जेजू तेगेले कुसव्यांत जल्मलो म्हळ्यार चुये तुमी तर पवित्र आसल्यार तुमकां कांय हातपांय मारपाची गरज ना देव तुमगेलें सगळें रेडी करून दिता पूण तुमी म्हजे भाशेन वावर करपाक सुरू करपाचो रोखडोच तुमी आपल्या बायबला हितू खबर ना जाणवाय ना मो तुमी राव नाकाय जेन्ना मुगेलें प्रिचींग चोयलें पवित्र जाय आनीक मुगेलें प्रिचींग आहाय तीच कॉपी करय आनी तुमी तुमगेले सोशल मिडियाचेर घाले युट्यूबाचे वेबसायट करे पोस्ट करे बेश्टो मोबायल घेवन रेकॉर्डिंग करे व्हडले स्टुडियो करपाची स्टुडियो वचपाची कांय गरज ना एक मोबायल मुखार दवरय टेबलाचेर आनीक कॉमेंट्स करे रेकॉर्डिंग आनीक जालें इतलेंच
जेजू जिविताचो उंडो 6:25 जॉन तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी जेजूक म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, चोया कितें जालें तें चोया हिंगा. पयलीं मातशें आचिता, लोक जेजूक सोदूंक येता. दुसरे दिसा थंय एकूच होडें आसलें आनीक जेजू आपल्या शिश्यां सांगातीन त्या होड्यार सोडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेल्ले. हे सगळें पोलतोडी रावन लोकांनी पळयल्लें. सुम्यान देवाक दिनो वाचल्या उपरांत तांणी उंडे केल्ले ते त्या जाग्या लागीं आनीक होडी टायबेरियसा तावन पावल्लीं. जेजू थंय नासलो म्हूण लोकांनी देखलें आनीक ताचे शिसूय थंय नात म्हूण पळोवन तो लोक होड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक कापेरनांव आयलो. आतां हे लोक जेजू सोदून भोंवताय, तर आतां हो लोक परतून कापेरनांव येता. खंय गेलो हो लोक गेल्लो जेजून पळे उंडे आनीक मासळ्यो कोन्न वांटलेल्योय त्या जाग्याचेर जेजू मेळपाक हो लोक गेल्लो. पूण त्या लोकांनीय चोयलोलें पयले दिसाक की फकत शीस गेलें म्हणून होड्या भोंवन तो जेजू गेलो ना. तो तेंकां सगलो जेजू थिंगा आहा म्हणून तो तेंकां केट जालें. मागीर परतून तेंकां कापेरनांव वचपा पडलें. जेजू घोडे गेला आसतो म्हणून थिंगा, पूण कितको गेलो तें खबर ना. तो जेजू तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी जेजूक म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? म्हणटोच काल तेणें चोयलोलें जेजू पळय मासळ्यो आनीक ब्रेड पळय वांटलोले तेजे गांवां आसलो आनी शिसूच व्हड घेवन गेल्ले ते तेणी चोयलोलें. तर आतां तो लोक अजाप जालो जेजू थिंग कितको गेलो, कित्याक ह्या व्हड्यांनी नासली अशी तेशी वचपा परतून. आनी जेजून कोणा कडेन लिफ्टी गेलो ना. ते आटी वयता त्या लोकां कडेन आपल्या मातशें सोडय म्हूण. तर जेजू थिंग कितको पावलो म्हळ्यार लोक अजाप जालो. राती होडी नाय कांय नाय तेदो जाणाय तुमी. आतां भाशेन फोन मारलो झूक आनी खंयची हे पावर बोट येयली आनी जेजू घेवन गेलो असो आदीं कांय ना. एक बोट सुडोली म्हणटकीर आनी होडी नाय थिंग काबार आनी रात जाली. तर मागीर आतां जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन दादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यांत. तर आतां जेजू तेंकां लोकांक सांगता. जेजून तेंकां पारकिलीं. जेजूक तेंगेले कन्येचो ते कित्याक लागून धांवन येयलें तेजो जेजूक संबंद कळ्ळो. हो लोक कित्याक लागून सोदूं आपल्या येयलें तो. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन दादोशी जाल्यांत देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यांत. उंडे खावन दादोशी जाल्यांत म्हणून खावन सोरता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेनाकात, पूण सासणीक जिविताक तोगता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. आतां अजापां मिलाग्रो केला म्हणून आनीक जो लोक इतलो लोक जेयलो कांय नासलोलें, पूण इतलो लोक पोटभर जेयलो म्हणून दुसरे दिसाकूय गोडे जेवण मेळटलें म्हणून लोक येयलो. तर हिंगा जायत्यो संस्था आहाय ज्यो लोक पळय रोजरा येता तांकां जेवण बिवण घाताय. तर लोकां ते रोजराची म्हाजी आस लागोता की हिंगा आयतारा गेल्यार हेंगे जाग्यार गेल्यार आमकां आयताराचें जेवण मेळटा, तेंगेलें फेस्त जाल्यार आमकां फुकट जेवण मेळटा. तर अशें करून लोक मागीर धांवता. हें लोकांगेलें कारण आसलोलें येदूस परतून येवपाक. तर जेजू तेंकां आतां शिकोवण दिता, खावन सोरता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेनाकात. म्हणटच कितें आमी आतां जिवितांत त्रास कोश्ट रोगताचें उदक रोगताची घाम आमी केली म्हणटाय. कित्याक लागून हें जेजू सांगत तें खावन सोरता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेनाकात. आमी पळय सगळें केलां तें सगळें हायन आमी मेकळी जावपाचीं. गाडी पळय हाडल्याय त्यो एक दीस इस्क्रेप वचपाच्यो आनीक घोर पळय काडलें ती एक दीस मोडपाची
तुमी आतां जाणाय टॅरिसी घरां ही बिल्डिंगां कितू वर सुत्ताय तीं एक बिल्डींग काडटाले तें रोखडें मोडलें लोक रावपा लागोच न्ही फुडें मोडलें जाणाय तुमी गोंयांत तर एश कोन्न हीं पडे बिल्डिंगां घरां पडे बांदताय तीं कितू वर सुतलीं तीं तुमी जाणाय घोडये 10 वर्सां 20 वर्सां उरत इन हे फ्लॅट काडलें तीं आनी घर काडलें तीं घोडी 50 वर्सां उरत कोणागलीं टॅरिसी पळयत घर काडलें ही त्यो टॅरिस म्हणटाय त्यो रोखड्यो पोंवपा लागताय आनी मागीर तेंचे भितर लोखण आसता टॅरिसी आनी तें लोखण कोण भितरी ती म्हाजी टॅरिस सकला पडपाची तर कितू वर्सां काडटलीं ती तुमी चोय तर जेजू म्हणटा खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेनाकात तर आमी आतां गोंयकारांनी कातोलिकांनी सगलो त्रास घेयला कित्याक एक भाट घेवपाक एक माडेचें ना जाल्यार टॅरिसीचें घर काडपाक आनीक मोटर घेवपाक हें सगलें सोरता एक दीस हें मोडपाचें आनी तेजें निसवणटण जावपाचें ह्यो पळय आमी वस्तू करताय त्यो आनीक तूं म्हाजेर कांय घेनासतना येयले ते भाशेन रिती हातांनी पोत्तून वचपाचो खंय वचपाचो इफेर्न वचपाचो तुका स्वर्गार वचपाचो चान्स आसलोलो जेजून येवन आमकां मेकळीं केली हे मूळ पातकांतुली आनीक मूळ पातक जेजून काण घेयलें म्हणटच आमी जेजूचे भाशेन पवित्र जेजून केलें तें कोन्न आमी जिवीतभर जियेवपाची ह्या संवसारांत तर तूं हें खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर जिवीतभर तूं मोडटा तूं तुगेली बायल आतां पयलो म्हणटा दादले काम करताले आतां बायल भुरगीं सगळीं काम करपा लागताय हिंगा युकेक 16 वर्सां जालीं म्हणटच भुरग्यांक लायसन्स मेळटा कामाचें येनाय म्हणटा ती आतां भुरग्यांक 16 वर्सांचे सान हिंगा युकेक काम करपा जाता आनी काम हिंगा भरपूर आहा कोण पडे युके काम ना म्हणटा तो तुमकां फोट माता आनीक जो मनीस पडे पवित्र आहा तेका काम घे म्हणून आहा सारकें बरें पागराचें आनी बऱ्या मॅनेजर पोस्टाचें काम जो मनीस पवित्र आहा तेका आहा हें सारकें गॅरंटी तर खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर आमी सगळे गोंयकार कातोलीक फाटीं पडलो आहाय सगळें रेस कॉम्पिटिशन कुन्नाटकाय हें सगळें आमगेलें गोंयकारां मदें चालू आहा आनी आतां व्हडले किलर आनीक सुपारी किलर हेसो आनी जालो हे आतां गोंयांत कातोलीक तर तुमकां सांगिल्लें हें सगळें माय पायक लागून घडटा कित्याक माय पायन ह्या भुरग्यांक जेजूच्या भावार्थीपणान आनीक पवित्रकायेन वाडयलोलें नाय तर हो गुन्या माय पायचो माय म्हणटू ती माय पाय वयतली म्हणटू इफेर ती आनी सांगपाची गरज ना आनी भुरगीं आतां चोय तेंगेलें दोबरादानूय न्ही तेंगेलें 10 पाटी सुबेज जावन गेलो हांवें चोय भुरगीं कोताय तें तर ही तर माय पाय तर आतां तो भुरग्यां मोगान वाडयनाय जेजूच्या म्हण भावार्थीपणान आनीक हेणें पवित्रकायेन अजापा मिलाग्रो तर भुरग्यांक करपा शिकयनाय जाल्यार आतां तुमी चोय कंट्रीनी केसोले कायदे सुरू जाले ते म्हणटच पातक म्हणटा तें आतां गोवोरमेंटान सारकें बंद केलां पातक म्हणटा तें आतां गोवोरमेंटागेल्या बुकाचेर ना आदीं कोण कितें पातक कोतालो तेका हास्त आसलोली बायबला प्रमाणे असो गोवोरमेंट चलतालो आदलो बायबलाचें पड कितें आहा तीं पातकां आदीं आसलीं गोवोरमेंटागे अशीं तर तीं पातकां केल्या तुका हास्ती पडटाली पूण आतां हीं सगळीं पातकां लिगल जालीं तर तुमगेल्या भुरग्यांक हीं पातकां करपाक आतां कसली नाकाबंदी ना कित्याक हें सगळें लिगल जालां फकत रेप आनीक हें मर्डर सोड हेर सगळें लिगल जालो आतां तर तुमी तर भुरग्यांक पवित्रकायेन तर वाडयनाय जाल्यार तुमगेलीं भुरगीं तुमचे पाय जातलीं आनीक तेंगेलें मरण मागीर सारकें बेगीन आनीक तुमच्या परस पास्ट तेंचेर मरण आनीक सगळीं तुमी इफेरनात जेजून हिंगा आपल्याच्या उतरांनी सारकें सांगिलां साप सांगिलां एका आनी सुजमणी दिवपाची कांय गरज ना खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेनाकात पूण सासनीक जिविताक तोगता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिटको मारला
म्हणटच जेजू हिंगा कितें म्हणटा, आजून हिंगा जेजू मेलो ना. तर जेजू म्हणटा, असलें काण मनशाचो पूत तुमकां दितलो. कित्याक बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिटको मारला. कारण बापान म्हणटा आपल्यागेलो बाप, मनशाचो पूत आपल्यागेलो बाप देव हेंचो सारकें बरयलां जेजून चोय. आनीक जो कोण लोक म्हणटा जेजून देव हूंय म्हणलां, हूंय बरयलो आहा बायबलाचेरय, तेका लागून आपूण कातोलीकपण सोडटा, नाजाल्यार तेका लागून आपूण कातोलीक जायना. हें बायबलाचेर हूंय बरयलां आपल्याक दाखय. आतां आनी आपूण आतां कातोलीक जाता. तो जॉनाचे पयलीं सावन तुमकां सांगिल्लें फर्स्टा सावन बरयलो आहा. आनीक हें चोय आतां आनीक मुगेले व्हिडिओ चोयाय. आनीक हें चोय 27 चॅप्टर 6 जॉन. कारण असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो. हिंग म्हणटाय त्या मनशाचो पूत बरयलां. हिंगा देवाचो पूत बरयलो ना, ओर आपूण देव म्हूण बरयलो ना. मागीर चोय कंटिन्यू कर. तुका एक म्हटल्यार ते शाटाप कोतले. कंटिन्यू कर. तुका कोणें एक वळ आसून दाखयली, ते वळीचो मुखार फाटल्यान 2-3 आनीक तुमी वेर्स वाचाय. तुमकां सोजमूण दिता. कितकोन तुमकां लोक पिश्यां काडटा आमकां कातोलिकां. एक 2 उतरां आयकताय चोय. मनशाचो पूत तुमकां दितलो. जेजून हूंय म्हणलां आपूण देव. जेजू म्हळ्यार आपूण मनशाचो पूत, मनीस. हें म्हटल्यार तुमकां बोंद शाटाप कोतले. तुमी ओके कितें गेले तुवें? हावेस 6 आख्खो 6 पयलो आचाय. 6 आहा केद्दो. आनीक असो वेस 27 आख्खो आचाय. वेस 27 बरो व्हडलो आहा. कांव सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेनाकात, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो. कारण बाप खुद देव ताचेर आपलो शिटको मारतलो. आतां कारण बाप आपल्यागेलो देव म्हणटा, बाप म्हणटा पाय कोण? खुद देव. हें तें सारकें बरयलो आहा, साप साप बरयलो आहा. तर तुमी येसोल्या मनीस पळय तुमकां फोट माताय, तेंकां सारको थिंगाच आन्सर थिंगा आसता. बायबलाचें मेन म्हणटा तें कितें बेस्ट आन्सर पळय तुगेलो. तूं क्वेश्चन विचारता थिंगा आन्सर आसता बायबलाचेर. चडशें तेशें कोन्न आहा. तेका लागून तुमकां कोणें क्वेश्चन घायलें, ती वळ सारकी बरी कोण आचाय. हुंचे वळीचेर तो क्वेश्चन घाता, ती वळ बरी आचाय. ओके ते वळीचें आन्सर मेळना, मुखायल्याचें आनी फाटलें एक वाचाय. 27 तुका क्वेश्चन विचारलें, 26 28 वाचाय मागीर. आनीक त्योय मेळनाय, आख्खो चॅप्टर आचाय. तेजें हेडिंगाचेय. हुंचे कॉन्टेस्टाचें म्हणलां, कित्या लागोन ते वळ म्हणपा पडली थिंगा, कितें चलतालें त्या दिसांनी, हें सगलें जाणवाय घेयाय. आनीक तेजेर तुमकां थिंगा तुका आन्सर मेळटलो. तर एश कोन्न एका बायबल स्टडी म्हणटाय, हें देवाचें उतर. तूं जेन्ना पवित्र जाता तेन्ना तुका पवित्र आत्मो तुजे हे दोळे पळय पवित्र सासणीक जिविताचे पळय दोळे आहाय, सुर्गीचे दोळे, स्क्रिप्चुअलायज म्हणटाय तेका, ते दोळे तुगेले उक्ती जाताय. कित्याक पवित्र आत्मो तुजे भितर आहा. आनीक तो तुजे वयल्यान तो उलयता. आनीक तो तुका आदार दिता हुंचे कितकोन तुका आन्सर करपाचो आनी हूंय सोदपाचें, कितकोन सोदपाचें तें. तुका हांवें राफ नॉलेज दिल्या की कोणें क्वेश्चन विचारलें, तो आख्खो वेस आचाय, मुखार फुडें आचाय, नाजाल्यार आख्खो मागीर चॅप्टरा वसाय आनीक बरे भाशेन आचाय. आनीक तेका आन्सर तेजो थिंगा आहा. तर जेजू म्हणटा आपूण हिंगा देवागेलो पूत, तुमकां आपूण दाखयतलो म्हजे भाशेन जिवीत कितकोन जियेवपाचें तें. आनीक हें जिवीत तर तुमी जियेलीं जाल्यार तुमी सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेतलीं. हेच म्हणून जेजू आमकां साप सांगता. कित्याक सासणीक जिवीत हो देवाच्यान दिवपा जाता. आनीक जेजू देव म्हणून जेजू सांगता आपूण तुमकां दाखयतलो. आनी आतां जेजू मोन आमकां दाखयलें. कित्याक जेजू देव तेका लागून आमकां तें दाखयलें. आनीक स्वर्गार वचपाची वाट आमकां जेजून दाखयल्या. ही चोय 27 आहा स्वर्गार वचपाची वाट, कितकोन स्वर्गार वचपाचें तें. हेंचो एकूच जॉन 6:27 जेजून आपल्याच्या तोंडान सांगिलां. कोंकणी पवित्र पुस्तक आहा तेजेर रेडान बरयलो आहा जेजू गेलीं उतरां. तर तुमकां स्वर्ग ना, मोतरी चोया. इफेर्ना गेल्यार कोंता येता. तेसोलें आनीक तुमगेलें आनीक हिंगा कांय नेणारपण हिंगा तुमगेलें चलपाचें ना देवाच्या मुखार. आनीक देवाचें जिवीत सोत आनीक देवाचें जिवीत केन्नाच घडोवन आसतना रावपाचें ना. तर तुमकां मुगेलो उलो, मुगेलें मागणें आनी आज जोड तुमचे कडेन मागोत हांव. जाता तितूले बेगीन पवित्र जाय. जोरी तर तुमकां संवसारांत बरें जिवीत, लांब जिवीत, तुमगेले भुरग्यांक फामिलीक साल्वार करून
पिळग्यांक साल्वार करून सगल्यांक स्वर्गार व्हरपाचें जिवीत तुमी आपणायाय हें तुमकां हांव सांगता. पवित्र जाय आतांचे आतां. 28 तेन्ना ताणी जेजूक म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? आतां हे लोकान जेजू कडेन पयलो क्वेशन घायलोलें येयलें त्या दोणां कितें? हेंचोय 25 तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना म्हण जेजू तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना ताणी जेजूक म्हणलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? हें स्टार्टींग एक्सप्लेन केलां. हांव हिंगा केन्ना येयलो तूं म्हणटाय ते लोक. केदो येयलो तूं हिंगा? तूं तर काल रात थिंगा रावल्लो दोंगरार गेल्लो आम केट कोन्न. आनी हिंग कितको पावलो तूं? हिंग फकत शीस गेल्ले अडगेन. तर जेजून हेजो आन्सर दिलो ना. खूंय दिलो आन्सर दिलो आहा ना. जेजून तांकां सांगलें तुमगे जिवीत बदले तुमकां हें तें आनीक आपण मिलाग्र तूं कितल्यो मिलाग्र देखून तुवें चोयल्यो बायबलाची कितू मिलाग्र बरयलो आहाय तरी पूण आमी नालायक कातोलिकां जालो आहाय सारकीं. हें जिवीत मुगलें आसलोलें. तर आतांच्या आतां आमी दोळे उगडया. तुमी मिसाक वर्सां म्हणटाय भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. जेजू दिन 2020 वर्सां मेलो. आनीक तुमी कितें म्हणटाय? जेजूको कितें मागताय तुमी? भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू म्हळ्यार कितें? तुवें पवित्र रावन तुवें करपा जाय. जेजू आपल्यागे कार्य जेजून सांगिलां आपण कार्य करून गेलो हेंचोय. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो. दिलें. आतां हें जिवीत जियेवपाचें तुजें आनी मुजें हातीन आहा. देव जेजू कोणाक हर्च कोना. देवान जोण एकल्याक आमकां स्वतंत्रताय फ्री वील म्हणटाय तें दिलो आहा. तो तूं जेजूको आनी भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू हेजो अर्थ जाणाय तुमी? तेका लागून तुमकां सांगोत हांव हीं वर्सां आनी हो बायबल देखून पळय ट्रान्सलेट केला तीं देखून उतरां एक हांवें पयर आशिल्लो तें देखून म्हजी कोंकणी काना वयल्यान गेलें. तर हे मनीस पवित्र नाय जाल्यार येशें घोट तें कितें बरयताय मग तेंका खबर आसना. हीं वर्सां पळय आमगे आहाय तीं देखून कोणें पळय बरयलें तीं नांव चोया तेजें तो त्या वखदार पवित्र नासलो. नाजाल्यार भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू म्हळ्यार कितें? तूं जेजून सांगिलां असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो. दिन जेजू गेलो. आतां जेजूगे नांवान हुकूम घालना बरें करपाचें. भावार्थाचे दोळे जेजून दिवपाक गरज ना. तुगेलो भावार्थ जाण एकल्यान तुगेलो फेथ तूं जेन्ना पवित्र जाता तेन्ना तुगेलो फेथ तुवें उजार करपाचो. तुवें भावार्थ तुका जेजू दिवपाना. मनशा भितर तर पवित्र आत्मा ना मनीस पवित्र ना जाल्यार असो जाता तें कित्याक बरयताय? भावार्थ म्हणटा तो कितें? भावार्थ तुगेलो उत्पन्न कितको जाता तें सांगो तुमकां हांव. भावार्थ उत्पन्न जाता बायबल तुवें बायबलाची स्टडी कोत्रीच. तेका लागून हांव तुमकां सांगोता एक प्रिचींग मुगेलें दिसभर गांदोऱ्याय. ओद्दोरा प्रिचींग म्हळ्यार 12 वरां तर 12 वरां न्ही 24 वरां दिसा आहाय. 24 वरां मागीर ओद्दोरा प्रिचींग कितू पाट गायले तुमी? 12 पाट जावपा जाय. एकूच कोंकणी ओद्दोऱ्या प्रिचींग गायल्यार 12 पाट तुमगे प्रिचींग घरांत चलपा जाय. 24 वरां कंटिन्यू नॉन स्टॉप. आयकाय बरें कोन्न. तियाक कोण सांगलो दिसाचें घाल्याय जागे आहाय तेन्ना घाल्याय बेकार आहा तेन्ना घाल्याय ना 24 वरां घालून दवरयाय. आयज सांगो तुमकां हांव. तुमीच तर कानार पडलो ना. तुमी हाल्स घेयलां. एक पाट आयकोन सोडपाचें जाल्यार हें हाल्स तुमगेलें 12 वरां 24 वरां मुगेलें प्रिचींग घालून दवरया. फकत कोंकणी गायलें कोणा इंग्लीश कोणा तें कोंकणी घाल्याय तोरी 12 पाटी हें प्रिचींग मुगेलें चलपा जाय घरांत. त्या दोणा मनशागेलो भावार्थ वाडोता तेश कोन्न. हें प्रिचींग तुमी आयकोन पवित्र आत्मो वायट आत्मो देंवसरागे चिंतना देंवसरागे चिंतप तुमगेलें बंद जाता आनीक हो तुमगेलो एक भावार्थ वाडोता. जेजू तुमकां कांय भावार्थ दिना. हें जाण एकल्याच्या मनशाच्या हातींत आहा. तुमकां सांगिलें 7 वर्सां हांव पवित्र जावपाक भोंवलो पूण जेजू तुका कांय दिना. हें जाण एकल्याच्या हातींत आहा. तुगेलो निर्णय की हांव आयज सान पवित्र जातलों. हांव सगळें वायट सोडटलों सगळ्यां भोगसतलों. हें सगळें पवित्र जावपाचें तुज्या हातीन आहा. हे भावार्थाचे दोळे तुका जेजू दिवपाना. हे तुवें दोळे तुका पळय आहाय ते तुवें उगती करपाचे. तुगे दोळ्यांचे कोरपे येयल्याय तीं आनी जेजूनय सांगलो आहा आयच्या बायबलां दोळे आहाय तांणी पळोवचें म्हणून कान आहाय ताणें आयकोचें म्हणून. हिंगा जेजून सांगलो ना हांव तुमकां भावार्था दोळे दितलो तुमी भिनाकाय. तुमी चोयाय तुमकां केदो मेळटले ते.
ना तेज्या हुडी मेल जाल्यार तूं म्हाजी जालें तुमगेलें काबार हांव बिजी आसलोलो तुमकां दिवपा पावोना हांव इतू 7 बिलियन लोक आहा संवसारांत तुमकां दिवपा म्हाका टायमू मेळोना तो हें जेजू कडेन तुमी नाक आहलो पळय ही वर्सां कोन्न हें कोन्न तें कोन्न तेजे जेजूचें पळय तुमो नाक आहलो पळय भावार्थोताय तो तुमगेलें वायट जिवीत सोडया आनी पवित्र जाया आज हें सोगलें भावार्थाचे दोळे आनीक केंसो दोळे म्हणटाय ते सोगले आमचे जाण्याकले हातीं आहा भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू जेजून कितें सांगिलां आपल्याको मागाय म्हूण सांगिलां हें बुरयलें कोणें भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू जेजून सांगिलां प्रेयर म्हाका प्रेयर करय म्हणून जेजून सांगिलां मुगेले बापा कडेन मागाय बाप तुमकां दितलो मुगेल्या नांवान तो बुरोयणार सांगता भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू ही प्रेयर हाल्स हेशें बायबलां बरयलो ना बायबलां बरयलां म्हज्या नांवान तुमी बापा कडेन मागाय तुमी जेजू कडेन मागपाचें आयज सा बंद करय हांव सांगता तुमकां सोबे माजार सांगता मागणें आमगेलें सुर्गीच्या बापा कडेन जावपा जाय जेजूच्या नांवान आनीक दुसरें काम जेजूच्या नांवान तुमी हुकूम सगलो घालपाचो शिराप घालपाचो आनीक सगलें वायट आनीक देंवसरांक धाडावपाचें हे दोनी वस्तू करपाच्यो आमी संवसारांत आनीक जेजूक आर्गां दिवपा थँक्यू म्हणपाक कित्याक जेजू हो संवसार आतां जेजू चलयता हो संवसार जेजू गेलो तर आमी संवसाराची जियेताय जाल्यार आमी जेजू थँक्यू म्हणपा जाय आमी तेगेले संवसाराची जियेताय तेणें पोत्तून घेवन आमकां फावो केला आमी नाक आहलो संवसारा मनशा आजारपाक थँक्यू म्हणटा कितें केलें थँक्यू कितें केलें थँक्यू कितें केलें थँक्यू दिसा म्हणटाय आमकां सायन्स शिकयता वो आमकां हें शिकयता गव्हर्मेंट शिकयता वो आमकां सोशियल कितें करून जियेवपा जाय तें शिकयताय थँक्यू म्हळ्यार सॉरी म्हळ्यार तें आमी लोकां म्हणटाय लोकांन आमकां संवसार घेवन दिलो ना जेजून आमकां देंवसरागे चोपक्यांतू काण आमकां संवसार फावो केला जेजून आनी जेजू हो संवसार चलयता तर जेजूच्या नांवान जावपा जाय आनी जेजून म्हणलां आपल्याचो बाप कोता तशें हांव कोता तो रोजार जेजून देखून आमकां सांगिल्लें बापाको रोजार करया मुगेल्या नांवान आनीक संवसारा पड तुमी कितें कोताय जाल्यार लायव्ह पड तुमी कितें करपा जाय तें जेजूच्या नांवान धाडाय जेजूको माग नाकाय उगोडाय दोळे कातोलीक गोंयकार कातोलीक दोळे उगोडाय पुरो केलें तें पुरो हे भावाटाचे दोळे म्हाका तूं दी जेजू ही सारकी प्रेयर रोंग तो 39 आया 38 एंडिंगा कितें म्हणलां हांव स्वर्गांत देंवलां 39 आनीक म्हाका पाठयला ताची खुशी ही जेजू स्वर्गांत येयला डायरेक्ट बरयला हें चोय आनीक म्हाका पाठयला ताची खुशी ही कोणाची बापाची गॉड द फादराची सुर्गीच्या बापाची जें जेजून आमकां रोजारां करपा लायना रोजारां आपल्या गेले बापा कडेन मागाय म्हज्या नांवान तेजी खुशी कितें जी सगळीं ताणें म्हाका दिल्यांत तांतल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें पुनर्जिवंत करचीं तर बापाची खुशी म्हळ्यार कितें जीं सगळीं ताणें बापान म्हाका दिल्यांत जेजू म्हणटा तांतल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय एक देखून ओतमो विबाडचो न्हय पूण निमाण्या दिसाक तांकां सगल्यांक हांवें पुनर्जिवंत करचीं आतां मेंढऱ्यांची वोपार गेलोली जेजून थिंगा 99 मेंढरे जेजू बारबर आसता एक मेंढरो सांडोता तर जेजू ताका हाडपा वयता म्हळ्यार कितें हें तें तांतल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय तर एक देखून ओतमो देवाक नाका की इफेरनांत गेलोलो जेजून सारकें सारकें साप बरयलां की आपण एक सांडलेल्या मेंढऱ्याक फाटल्यान देखून आपण वचपाक इतुलें हेका लागून हांव संवसारांत येयलां आनीक हें सगलें कार्य आतां जेजून आमकोडे सोंपयलां आतां आमगेली कातोलिकां गेलो येस्तात चोयल्यार हितू 99 इफेरनां वचपाचीं आनी एक घोडये स्वर्गार वचपाचो आतां हें पत्ती जालो हें चोय जेजू येयलोलो सगले कातोलिकांक स्वर्गार व्हरपा म्हणून पूण कातोलीक पवित्र कितू आहाय तें तुमी चोयाय आतां हें सगलें इक्वेशन सगलें पत्ती जालो आतां
देवागेलो प्लान आसलोलो तो आतां प्लान आमकां हिंगा कांय दिश्टी पडना. देवान सगळे रचणेक स्वर्गार व्हरपाचो प्लान केलोलो, पूण आतां संवसारांत केसोले कायदे नेम येयले, सगळे पडे वायट पडे कायदे आहाय ते लिगल जाले. आतां यूकेकू ड्रग्स देखून हेजे मेळपा आहाय कित्याचेर सो इंतू फार्मासीनी तर येसोलें आतां येस्ताद संवसारांत सगळें पडे वायट आहा. एक शिगार उडोवप आनीक एक सोरो पिवप देखून म्हळ्यार सारकें वायटूच. तो देखून मनीस इफेरनात. कित्याक? तो ते वस्तूचो गुलाम जालो आहा. तुमक स्वता आय एम ए ओकेजनल ड्रिंकर म्हणटाय तुमी. कोण हुंकोट गायल्यार पिलो, हुंकोट कोणागे हेस्ता काजरां मेट्टा तें पिलो, तेका म्हणटाय ओकेजनल ड्रिंकर. तो हुंकोट मेळटा म्हूण पिता, तेका आपल्यागेले पयशे मोडपा नाकाय. तर पयलीं सद्या म्हणटा तेजेर आनी एक ओतमो आहा, तो मेमन म्हणटाय तो पयशांचो स्पिरीट ऑफ मेमन. पयशांची आस तेका आहा, तेका लागोन तो आपल्यागे बोडसांतलो म्हूण पिना, पयशे तेका सगळे एकठांय करून दवरपा जाय. ही तेका ग्रीड म्हणटाय आमी इंग्लिशीन. तर चोयाय तुमी एक मनशाचे तुमकां सांगिल्लें उणें 1000 म्हणटा ते वायट ओतमे आसपा जाय आजकाल. ते तेंपार स्टोन एज जेजुगे टायमार धरया तुमी. ते आनी व्हडले संवसार व्हडलो सुदरोना ते दोना. हो सोरो हें तें तेंचें आसलोलें. तर ते तेंपार 200 वोतमे जेजून ते दुकरांचेर सोडलोले. आनी आज चोया तुमी 1000 धरयाय चल. एक जो कातोलीक पवित्र ना तेजे मोदें भितर 1000 देंवसार वायट ओतमे. तांतल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसाक तांकां सगल्यांक हांवें पुनर्जिवंत करचीं. आतां जेजून हें कार्य आमकां सोडलो आहा, कोणाक विबाडचो न्हय. तर हिंगा जेजू फकत कातोलिकांची खबर उलयना, पूण मुगेली टार्गेट कितें आहा, सगल्या कातोलिकांक पयलीं पवित्र करया आमी. ही मुगेली टार्गेट आहा दिसता म्हाका अशें कोन्न. कित्याक आमी कातोलिकांक पयलीं पवित्र नाय आनी दुसऱ्यांक पवित्र कोन्न तेंक बेश्टें कातोलीक तुमकां सांगिलां एक दीस नांवां कोन्न तेंक इफेर नांवान कांय फायदो ना. हितू आनीक कांय एक पयशाचो फायदो कोणाक जावपाचो ना, ना म्हूण कातोलिकांक जावपा ना, ना म्हूण तुम पड कोणाक कॉन्वर्टेर कोताय तेंकाय जावपा ना. हें कॉन्वर्टेर करपा पडे आहा तें आमी सोडया. आमी कातोलिकांक पयलीं पवित्र करया चल. ही टार्गेट हें पयलें मिशन तुमी सक्सेसफूल करयाय. हांव भायर सरला तेशें कोन्न सगळें झाडां मोडी म्हणा तेशें कोन्न भायर सोन सगल्या कातोलिकांक धरया आनी सगळ्यांक पवित्र करया सांगया शिकोया. अजापा मिलावऱ्यो करून सांगया तेंकां तेंगे तोंडान तें घरां बायल भुरग्यांक सगल्यांक जाणटेल्यांक व्हडल्यांक दादल्यांक सगल्यांक दाखोवया मिलार कितको जाता ती सारकी सोंपी. अशें कोन्न आमी सगळीं कातोलिकांक पयलीं पवित्र जाय. कितू बिलियन आहाय कातोलिकांक? 2 बिलियन कोण आसतलीं. तर एक देखून कातोलीक आमी पयलो पडपा हें सांडपा दिची न्ही हेचो जेजून बरयलें तें. तांतल्या जीं सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत तांतल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय. म्हाका दिल्यांत म्हळ्यार कितें सगळीं रचणां आतां जेजू उपरांत आनी पयलीं देखून येयलोली ती सगळीं रचणां देवा गेली. तर एक देखून मनीस देवाक ओर जेजूक सांडलोलो इफेरनात गेलोलो त्या सैतानाच्या बोलेर जेणें जेजूचेर गॅर मारलें. जेजूच्या परस तेका दिसतालें आपूण व्हड जातलो. ही तेगेलीं पोलकी चिंतनां घेवन पळय वयर सरलोलो. तेका जेजून बुडयलो, तेका इफेर्न दिलें. तर तुमी जेजू गेली पळय खबर आयकोन तुमी चलनाय तेका इफेर्न. हें तुमकां आतां देव दिना तें आतां तुमी तुमच्या तोंडान मागोन घेताय. आतां जेजून तुमकां कितें बरें वायट ही तुमच्या मदें हो नवो करार आहा न्यू टेस्टामेंट. तर हेजेर सगळें बरयलो आहा, सारकें साप बरयलो आहा. हितून लिपयलो कांय ना. तेंचें आचून तेंचें पवित्र आत्मा तुमकां म्हजे उदेशी तुमकां सोजमणी दिता. तर हेका सांडलें तेका कातोलिकां धरया आमी हेर लोकां सोडयाय तुमी सद्याक. कातोलिकांकू आमी सगळे कातोलिकां आमी पयलीं पवित्र जावपाक कितको जाताय आनीक कितकोन बरें
खुशाल बरीत आनंद बरीत जिवीत कितकोन आपल्या गेले फामिलीच्या वांगडा दुसऱ्यांची कुडीची आस नासतना, दुसऱ्यांच्या वस्तूंची आस नासतना, दुसऱ्यांचे गिरायस्कायची आस नासतना आपल्या गेले फामिलींत दुसऱ्यांक बरें कोन्न दुसऱ्या मिलार कोन्न कितकोन जियोवपाचें एक फामिलीन तें आमी कातोलिकां शिकोया. हिंगा कातोलिकां म्हळ्यार हिंगा टीम लिडर मॅनेजर ते देखून आहा गोंयकार कातोलीक कामाक कोता येनाय तें कामां देखून दोनाय हूंय. कित्याक अशें करून केट मान भोंवताय, काम कोन्नाय आळसपण कोताय, खबर माताय, एशें तेशें कोताय, हुंकोट पागार जाय म्हणटाय तेंकां. तर हे कातोलिकां आमी सगळें पवित्र करया. आमी पड खंयचे कंपनी काम कोताय, कोणाकूय पडे आमी काम कोताय, तें आमी जेजूक कोताय म्हूण आमी सोजमो जाय हें काम. न्हूय ते कंपनीक, न्हूय ते मॅनेजराक, न्हूय त्या टीम लिडराक अशें करून तेंकां आमी काम कोनाय. तें कोण रचिल्ल्याय? तेंक जेजून रचिल्ल्याय. तर आमी जेजूक काम कोताय, जेजू आमकां दिसपट्टो दिता. ना तुमी आमच्या बापा कित्याक म्हणटाय? तुमकां तर अशें करून केट बेट कोन्न तोरी तुमकां भोंवपाक जाय आमच्या बापा न्ही कातोलीक कित्याक आहाय तुमी? तुमकां सांगिल्लें कातोलीकपण सोड्या हे नंबर कोता येना. 40 हीच ती म्हज्या बापाची खुशी. जी कोण पुताक पळयतात आनीक ताजेर भावार्थ थेवतात तांकां सगल्यांक सासणीक जिवीत मेळचें आनीक निमाण्या दिसा हांवें तांकां पुनर्जिवंत करचीं. तर तुमकां पुनर्जिवंत जातलीं जाल्यार तुमी जेजूचे भाशेन पवित्र मन दुसऱ्यांगेलें अजापा मिलाग्र कोन्न एकूच वाट स्वर्गार वचपाची जेजू भाशेन तुमी जियेलीं जाल्यार हांव वाट आय एम द वे द ट्रूथ सोत आनीक लायफ आय एम द वे द ट्रूथ एंड द लायफ जिवीत. तुमी तर जेजूचे भाशेन जियेन आसतना तुमकां संवसारांत बरें जिवीत जाय, बरें पयस जाय, बरें सगळें जाय, फामिली बरी जालो जाय जाल्यार एकूच जेजूचे भाशेन जावपाचें कितें? पवित्र जावपाचें. तेजे भायर आनीक वायटांत रावन, दुस्मानकायेन रावन, रागांत रावन कांय बरें मेळपाचें ना. सारकें सोंपें. जंय राग वसता थंय देव हाजीर आसना. जंय प्रिती मोग वसता थंय हांव हाजीर आसा. म्हळ्यार कितें? पवित्र मनीस आहात तेजे भितर पवित्र आत्मो आसोता. आनीक जेजून म्हणलां तुमी पवित्र जातच तुमकां हांव एक सांगाती धाडटलों पवित्र आत्मो तो सदांकाळ तुमचे भितर आसतलो. आनीक मागीर आनीक एक वर्सांत म्हणलां हांव तुमच्या भितर येवन रावतलों आनीक बाप तुमच्या भितर येवन रावतलो आनीक तुमच्या भितर आमी आमचें घर कोत्तले. कोण? पयलो पवित्र आत्मो येयलो म्हणटा पवित्र जायन मागीर बाप आनीक पूत येतलो आनीक सांतीस त्रिनादीचो एक देव एक पवित्र कातोलिकाच्या भितर आसतलो. तुमी जाल्यार पवित्र. म्हजी भाशेन पवित्र जाले जाल्यार कसली भिवपाची गरज ना. दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कोश्ट कांय गरीबसाण बेकारपण कांय तुज्या जिवितांत आसना. कित्याक तूं आख्खो देवागेलें टेंपल जालो आहा. आय एम द टेंपल ऑफ गॉड बरयलो आहा थिंगा बायबलाचेर. तर तुमकां तर कित्याचें तर जिवितां एक किस्कुटा देखून तुमकां बरेंपण जाय जें खुशालकायेन तुमगेलें आनंद बरीत जावन जिवीत सारपाचें जाल्यार तुमी पवित्र जावपाचें. ना जाल्यार तुमी पडे कितलोच पडे तुमगेलो त्रास कोश्ट आनीक तुमगेलो पडे वावर कितू पडे घाताय तुमी वर वाडून आनी कितें वाडून पडे तुमी करपाक कोताय तें निमाणें निर्फळ सगलें. 41 हांव स्वर्गार ताण देंवलोलो उंडो अशें ताणें म्हणलें देखून जिदेव ताचे वेशीं गुणगुणूंक लागले. आतां जेजूक हुर्सार जीत मारपाची खबर कितें? जेजू अजापा मिलाग्र कोता म्हणून न्ही तें कांय प्रॉब्लेम नासलोलें. वयलें तेंगेलो गांव बरो जातालो, लोक बरो जातालो, पूण जेजू ते देव म्हणून मानून घेवपाक तयार नासले. जेजू देव म्हणटा म्हणून तेंकां जेजूक जीत मारपाक कारण हेंच हांव स्वर्गार ताण देंवलोलो उंडो म्हणटच हांव स्वर्गार डायरेक्ट येयलात. म्हाका देवान पातोक नासतना डायरेक्ट मनशाचो संबंद नासतना जियेला हांवें जीव घेतला आनीक हांव पवित्र आहा. तेका लागून जेजूक तेणी हुर्सार मारलो अशें ताणें अशें जेजून म्हणलें देखून जिदेव जेजूचे वेशीं गुणगुणूंक लागले. आनी हेंच कारण मागीर जेजूक शेवटी हुर्सार मारपाचो
कित्याक जेजू मुट्टा म्हणून आपण देवाचो पूत. ती म्हणटाली हो जेजू न्हय रे, जेजू जुजेचो पूत जुजे तेगेलो पायज नांव जोझफ इंग्लिशीन. ताच्या आवय बापायक आमी वळखोना हांव कितें. हांव स्वर्गांत देंवलां अशें ताणें कशें म्हणूं येता. हो आतां लोक म्हणटा. लोकांक आतां बेस्ट बरी खबर आहा, आख्ख्या संवसाराक खबर आहा की जेजू पातकां वेळी संवसारांत येयला म्हणून. तर आतां हिंगा ते म्हणटाय तो कितें हेगेलो पूत न्ही काय म्हणटाय ते. मारे गेलो आनीक जुजे गेलो जोझफ तेंगेलो. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें 43 चॅप्टर 6 जॉन, तुमचेच मोदें गुणगुणू नाकात बापान म्हाका धाडला. आनीक ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनीक म्हजेशी येतोल्यांक हांव निमाण्या दिसा जिवंत करतलों. आनी आनको सांगता जेजू वचो आपूण देवागेलो पूत म्हणून बापान म्हाका धाडला. तेका लागून अजापा मिलाग्रूचोय लोक जेजूचे बोले येतालो. ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय तर अजापा मिलाग्रूचोय लोक पळे पवित्र जातालो. कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. तर जेजू गेलें हें प्रवचन आयक नासतना आनीक ह्यो अजापा मिलाग्रो चोय नासतना कोणाच्यान जेजूच्या बोगले येवपा जायना. बापान हें फॉर्मुला ही सिस्टम जेजूच्या वरवीं संवसारांत दवरलो आहा. हें प्रवचन न्यू टेस्टामेंट प्रवचन करून आनीक अजापा मिलाग्रो करून पवित्र जावपाचें. ना जाल्यार कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. कोणाच्यानूच स्वर्गार वचोंक जायना. ना म्हणून कोणाच्यानूच बरें सुखी आनंद भरीत संवसारांत जिवीत सारूंक जायना. जरी तर तूं पवित्र ना, तुमचो सगलो हो पळय कोश्ट वावर पळय तुमी कितें म्हणटाय तुमगेल्या उतरांनी तुमी थोकूस गेला तो सगलो निर्फळ उमत्या कोळशार उदोवक. एक दीस तुमी पेस्त पिड्या लागोन तुमगेले पयशे सगळे दुयेंसा वचपाचें सांगिल्लें तुमकां. ना जाल्यार तुमकां तर फामिली तुमगे भुरगीं बाळां तर तुमकां त्रास आरकोनाय तुमगे पयशांनी जाल्यार तीं पयशे हातलीं आनीक तुमी तेन्ना मरपाचें त्या दुयेंसांत. हें कातोलिकां गेलें दुयेंस. हें हो संबंद जिविताचो आनीक हो जिविताचो शेवट हे भाशेन जाता कित्याक कातोलीक पवित्र नाय म्हणून. एक फामिली तुमगे फामिली नदर मारयाय. हांवें मुगेले फामिली नदर मान चोयली आनीक हांव तुमकां स्वता तें सांगता हेशें मुगले फामिलीक घडलें. तर हें सगळें शेजऱ्याचो हें सगळें फामिलीक हांवें दोळ्यांनी चोयलां आख्खे शेजऱ्यांक हेंच घडटा. तर हेज्या बरें आनी कातोलीक कोण संवसारांत नाय. तर आतां पवित्र जाय आनीक तुमकां वेळ ना. तुमी सगळे हिंगा पॅरीश म्हूण सांगिलां. पॅरीश इंग्लिशीन निसोणटोन जावपाचें कुसपाचें. तुमचो आनीक नांव ना. ना म्हणून तुमगेलो गांव आतां पत्ता तुमगेलो मुत्रीच कांय ना. जे पर्यंत मनीस ग्रेस्त मनीस म्हूण बरयला ते हें सांगलो तें जेजून प्रोवर्ब पट सांगलो हें सांगलोलें तेजेर ग्रेस्त मनीस बरयला आनी तो भिकारी लाजार जेजू गेल्या भायर बसतालो. तो ग्रेस्त मनशा गेलें इफेर्ना गेलो तेगेलें नांव थिंगा बरयलोलें ना. तुगेलें जिविताचे स्वर्गाच्या बुकाचेर तुगेलें नांव ना. तूं इफेर्नांत गेलो तो पॅरीश सासणाच्या सासणां थिंगा तूं लासपाचो. तुगेलो थिंगा जिविताचो अर्थ ना. ना म्हणून तुजो कसलोच तुज्या ओतम्याचो देवाक परगडपाचो कार्य तुगेल्या ओतम्याक ना. फकत तुजो ओतमो इफेर्नांत बर्निंग इन द हेल फायर म्हणून बायबलाचे वर्ड आहा आयकाय आचाय. तर तुमगेलो ओतमो इफेर्नांत सासणाच्या सासणाक लासपाचो. इटर्निटी म्हणटा तेका इटर्निटी. इंग्लिशीन आनी एक वर्ड आहा कोण सायन्स बी केलें खबर आहा इन्फिनिटी. तर हें आतां तें इन्फिनिटी साय न्हू. आतां कोण जायतो लोक आपल्यागे मोटराची बी मारता. पयलीं आमी हुरीस मारतालीं. आतां ती एश कोन्न इन्फिनिटी म्हूण सायन येयल्या नुस्त्या भाशेन अशी. कोण लोक नुस्त्या म्हणटा तेका. तर आसूं कित्याक तो जेजूच्या मोगाक आनीक जेजूच्या हेका शीम आनी मीठ मेरना म्हणटा तेशें कोन्न आनीक मनशा गेलें जिवीत
ओरोम आनी मनशागेले जिविताक शेवट ना तर तो मनशागेलो आत्मो आहा तो केदनाच मोरो ना. सोल सोल आत्मो म्हळ्यार पवित्र आत्मो म्हण नाकाय, देव म्हण नाकाय. सोल जो देवान सांस मनशाच्या जिवितांत रचून घातलो जेनसिसां वचोन इंग्लिशनाचे हे कोंकणीन दोनी एकू म्हणटा तर हो सोल म्हणटाय तो आत्मो म्हळ्यार तुमी पवित्र आत्म्याचे वचनाकाय. सोल सोल होली स्पिरिटाचे वचनाकाय तुमी. होली स्पिरीट म्हळ्यार तो पवित्र आत्मो. सोल म्हणटाय तो सोल इंग्लिशीन. तर हांव कोंकणीन सोल म्हणटलो नाजाल्यार हें सगळें तुमी घुसपतली हिंगा. बापान म्हाका धाडला आनीक ताणें कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनीक म्हजेशी येतोल्यांक हांव निमाण्या दिसाक पुनर्जिवंत करतलो. ज्या दिसा तूं मोत्ता तूं डायरेक्ट स्वर्गार वयतलो. म्हजेशी येतात तांणी सगळ्यांनी जेजू भाशेन काम करपाचें, पवित्र जावपाचें. जेजूचें जिवीत जेजू गेले मोच घान म्हळ्यार इंग्लिशीन एक डायलॉग आहा ती यू वेअर माय शूज कितें आहा ती डायलॉग इंग्लिशीन ती डायलॉग ती. तर आमी जेजूचे भाशेन जियेल्ल्या बरोबर जेजूच्या जिविताचे भाशेन आमी थंय जियेनाय संवसारांत जाल्यार आमकां हें पुनर्जिवंतपण करतलो म्हणटा तें आमकां लागना. कित्याक आमी देवाचे कृपेंतली पवित्र आत्म्याचे आत्मो आमचे भितर ना. तेका लागून आमच्यान स्वर्गार वचपाक पुनर्जिवंत जावपाक आमच्यान स्वर्गार वचपाक आमच्यान जायना. हांव निमाण्या दिसाक पुनर्जिवंत करतलो. 45 तीं सगळीं देवान शिकयल्लीं मनशां जातलीं अशें प्रवेद्यांच्या पुस्तकांनी बरयल्लें आसा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनीक शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. तर आनकोडे वचोन जेजू सांगता आपूण देवाचो पूत. आपूण डायरेक्ट स्वर्गारसान येयला फकत मनशांक सोडवण दिवपाक हे कास्तींतलो हे पातकांतलो जें आदां इवन आदारलें फळ खावन त्या पातकांतलो तुमकां निवारून पातकां सगळीं म्हजेर घेवन सगळीं दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कोश्ट सगळें आपल्याचेर घेवन तें तुमकां सुटका दिवपाक लागून जेजू संवसारांत येयलो. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय पूण जो देवातान आयला ताणें मात बापाक देखलात. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता जीं कोण बावाट थेवतात तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. बावाट थेवप म्हळ्यार कितें? बेस्तें स्वत मानता म्हळ्यार तो बावाट न्ही. बावाटाची उचाडणी म्हणटाय ताका आमी. बावाट थेवतात स्वत मानता म्हणलें म्हणटच तुमी बावाट उचारतात थेवनाय तुमी बावाट. बावाट म्हळ्यार कितें? बावाट म्हळ्यार इंग्लिशीन फेथ म्हणटाय. आनीक फेथ कितको येता? फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. पयलीं आहा हियरींग. पयलीं म्हणटा कानान आयकोंक पडटा धोर एकल्याक. पयलीं आहा तें फेथ कम्स बाय हियरींग. मागीर आयकाय एंड जातकीर कितें आहा तें आयकाय. फेथ कम्स बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. जो तुगेलो काळजां पळय तें आयकोन पळय काळजां तुगेलें तें भितर तुगेलें बी पळय गेलां जेजूगेल्या उतराचें तें तूं बाय हार्ट तूं तें म्हणटा उतरांनी. जे पळय हांव तुमकां जायते बायबल वेर्स सांगता हें बायबलाचेर बरयलो आहा ते सगळे बायबल वेर्स ते पळय तूं बाय हार्ट तुगेले काळजां सांगता तेका बावाट म्हणटाय. आनीक त्या बावाटान पेकोवणी आनीक हेर बरेपण संवसारांत येता. कित्याक जेजून म्हणलें तुगेल्या बावाटान तुका बरो केलो चल आनीक पातोक करी नाका. तर जूंय पातोक आहा थिंगा बावाटाचो उपयोग जायना. आनीक जूंय पातोक आहा तेका कांयच बरेपण मेळना. कित्याक तेगेलो बावाट कित्याकूच उपकारो ना. कित्याक तुगेलें जिवीत कूड मोन आनी काळीज तुगेलें वायटान बोल्लोलें आहा. तर हो बावाट म्हळ्यार तुमी म्हणच्याय आमी स्वत मानता म्हणटाय म्हूण मिसा वचोन आमगेलो बावाट सारको घोट्टे आहा म्हणून जेजूचेर. हो तुमगेलो पोलको वोलको हो इफेर्नांत वचपाचो तुमगेलो बावाट. आयकाय बरें करून.
हो तुमी भावाट स्वतमानता म्हणटाय तुमी पळे पातकां रावन कुमन्यांक घेताय आनीक हिंगे युके म्हूण तूं जेजू गेला रोगोतूय दिताय तेंय पिताय पूण झुजां मारामाऱ्यो कामाचेर अशें करून चोरी करप अशें तशें भोंवप काम करप ना ती वचोन मागीर मिसाचे कुमन्यांक घेताय हें घेताय कुमसार जाताय आनीक मागीर कितें जेजूगे रोगोत पिताय हें सगलें कोताय आनी म्हणटा हांव भावाट सारको फूल आहा हो तुमगेलो भावाट इफेर्न वचपाचो आनीक सुण्या भाशेन मरपाचो देवाचेर भावाट आसप म्हळ्यार कितें तुमकां हांवें सांगिलां भावाट म्हणटा तो कितकोन उजार जाता तो आनीक भावाट तर तूं उजार कोता जाल्यार तुगेल्या जिवितांत प्रिती मोग आनीक मीठ मेर नासलेलो मोग आनीक बोगसोणें दिन सगल्यांक जेजूची खबर परगोटपाची सारकी इम्पॉर्टंट तूं युट्यूबाचेर यो नाजाल्यार वॉट्सॅपाचेर कोर आनीक ना जाल्यार कामाचेर तूं अशें करून लिपोन तर चोरां भाशेन तर भोंवलो काम कोन्नासतना तेजें निसणटोन तुवें जे कोण चोरयां भाशेन भोंवताय तांकां सांगपा जाय बाबा हें तूं पळय कोता तें देवा गेलें न्ही आनीक तुजें मरोण लागीं आहा तुजें निसणटोन सारकें लागीं आहा तूं पळय पयशे जोडटा ते उदकाक वचपाचे नाजाल्यार दुयेंसाक वचपाचे ते तुगेलीं बायल भुरगीं कांय भोगपाचें नाय तूं पळय जोडटा त्या पयशांचेर तें सगलें विधवा जावपाचो तुगेल्या घोराब्याचो एक मुठाय प्रवचन तुवें वयर वचोन व्हडलें ब्रादर प्रिचर जालो लोकां बायबल घेवन भोंवता हांक्यामान आनीक मागीर मोन्नाचे वचोन रोजार कोता एका तेका कावन्सिलींग कोता म्हूण तूं पयशे खाता एक भावाट म्हूण नाय भावाट म्हळ्यार तें प्रवचन करून लोकांक शिकोवपाचो जायत पळय बायबलाचेर बरयलो आहा जिजस अ गूड टिचर म्हूण लोक म्हणटाय जेजू कितें टिचर कावन्सिलर न्ही हुंय बायबलाचे कावन्सिलर म्हूण बरयलो आसल्यार चोय जिजस इज अ गूड टीचर जो पळय ब्रादर सिस्टर आनीक कोण जायते नांव गायलें सिस्टर म्हळ्यार माद्री म्हणनाकाय आं माद्री पाद्री हांव हिंगा मोत घेना हे आमगेले कोड्या बुड्यांचे ब्रादर सिस्टर पळय आहाय म्हणटाय त्यो ब्रादरां हाडल्या पळय धांवताय सिस्टर म्हणून ह्यो येसलें खबर कोता हांव तर हे जायते कोण प्रॉफेट म्हणटाय आपल्या कोण आनी कितें प्रिचर म्हणटाय प्रॉफेट म्हणटाय ब्रादर म्हणटाय आनी कोण सिस्टर म्हणटाय आनीक जायतीं नांव आहाय अशें कोन्न तेंची खबर कोता हांव कातोलिकांची हेंगेलें काम कितें टू बी अ गूड टिचर पवित्र आत्म्यान भरलेलो मिलाग्रो अजापाक करपाचो शिकोवपाचो दुसऱ्यांक कितकोन करपाच्यो त्यो तो टिचर एक म्हणटाय भावाट हांव खरें हांव तुमकां सांगता 47 चॅप्टर 6 जॉन जी कोण भावाट ठेवतात तांकां सासनीक जिवीत मेळटा जी कोण पवित्र नाय जी कोण भावाट संवसारांत उजार राखूनाय तांकां कांय ना जाल्यार जेजू येवपाची गरज नासलोली देव म्हणपाचो आसूं जालें तें जालें आदां येवन पातक केलें हांव आतां तांकां बक्षिता काबार आनी हो इफेर्न आयसान इफेर्न ना आयसान इफेर्न कॅन्सील तुमी मिसा येवपाची गरज ना तुमकां कांय करपाची गरज ना तुमी मनजाती भाशेन जियेयात संवसारांत या आनीक तुमकां हांव सगल्यांक स्वर्गार व्हरतलो हो जाला आमगेलो कातोलिकांचो वेव्हार आनीक चिंतप आनीक सोजमणी आनीक संबंद कातोलिकांचो तर जे मेरेन तुमी पवित्र जायनाय तुमकां देवा गेल्या केसल्याच आशिर्वादांत तुमकां तुमी भितर त्या आशिर्वादांत आसपाची नाय तुमकां कांय बरेपण मेळपाचें ना वेर्स 59 हें जेजून कापेरनावाच्या देव इस्तानांत शिकोवण दिताना म्हणलें काल पळय आमी आयकलां काल पयर 2-3 दीस जाले जेजू तांकां शिकोवण दितालो की हो उंडो खातात ती सासनाक जिवी आसतलीं तर सासनीक जिवीत आमगेलें संवसारांतूय कोमेस जाता मागीर तें स्वर्गार फकत कंटिन्यू जाता कित्याक मनशागेलो आत्मो
मोन ना ओतमो स्वर्गार वयता तर नाजाल्यार इफेर्ना वयता. हांवें स्वर्गार वयता कित्याक म्हणलां कित्याक तूं तर हिंगा पवित्र आसल्यारच तूं स्वर्गार वयतलो. 60 एका हेडींग दिलो आहा तेणी कोंकणी हेजेर पवित्र पुस्तका ट्रान्सलेशनाचेर. हेडींग जावन आसा सासणीक जिविताचीं उतरां. हेचो आनी जेजू आतां आनीक शिकयता मुस्ता चोया कितें शिकयता तो. हें आयकून ताच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कोठीन लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. 61 आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपणा भितर जाणो जावन जेजून ताका म्हणलें, हें मांडून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनीक मनशाच्या पुताक पयलो आसलो तोय चोडटाणा तुमी देखशात जाल्यार तेन्ना तुमी म्हणटल्यात तेन्ना कितें म्हणटल्यात तुमी. आनी एक पाड आयचिता. हें आयकून ताच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कोठीन लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणा भितर जाणो जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मांडून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनीक मनशाच्या पुताक पयलो आसलो तूंय चोडटाणा तुमी देखशात जाल्यार तेन्ना कितें म्हणटल्यात तुमी. तर आतां हे कोणू जेजू गेले शीस. देवस्थानांत आमी आयचिलां 59 जेजू शिकोण दिताना हीं सगलीं उतरां. शिकोण म्हळ्यार कितें प्रिचींग दिताना सगलीं उतरां जेजून सांगिल्लीं तीं उतरां. आतां शीस कितें म्हणटाय तें म्हणटाय बरें हाडेश लागोत आमकां. तो सांगता तें कोठीन लागता. कोणाचें तसलें आयकून घेवंक जायत. म्हळ्यार कितें तूं स्वर्गार वयतलो जाल्यार पवित्र आसपाचो, नाजाल्यार तुका हेमकोंड सासणाची भोणकोण निमाण्यो 4 वस्तू मनशान चिंतीच्यो चिंताय हूंय. कातोलिकां चिंतून सगलीं मेलीं आनी इफेर्ना गेलीं. चिंतून तांकां टायम मेळोना. हीं संवसारांतूय पड तेणी कितें 50 60 70 वर्स कितें काडलें ती तांकां चिंतून टायम मेळोना मुस्ताक की फकत पवित्र मनीस स्वर्गार वयता म्हणून. तेर जायन ना आमोर जायन तेणें म्हणलें, निमाण्यो 4 वस्तू मनशान सदां काल आपल्या मनांत चिंतीच्यो. कोण ते पयलीं आपले कुडीचें मरण, दुसरी वचोस कोणाची मनसुबी देवाची जातली, तिसरी आमकोण कास्तीची भोणकोण आनीक चवथें सर्गीचें सूख. तर हें चडशीं पुर्वजां म्हणटालीं आनीक तें म्हूण तीं मरोन गेलीं. तेका लागून म्हाका देखून तें बाय हार्ट जालो हां. तीं सगलीं इफेर्ना गेलीं. जेजू सांगता तें कोठीन लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. तर आमकांय तें कातोलिकांक कोठीन लागोन सगलीं इफेर्ना गेलीं. तेंच्यान हे बायबलाची सोजमणी काडूंक जावंक ना. तेर आसतना बरें जालें की जेजून सगलें पॅरेबल म्हणण्यो घालून लोकांक सोंपेपणी सांगिल्लें की सर्गीचें राज कितें आनीक जिवीत कशे भाशेन संवसारांत जियेवपाचें तें. इतलें सांगलो आसतना लोकांक तेजो फायदो जावंक ना. आनी गोंयांत म्हणटून लेट येयलां. कितें ट्रान्सलेशन कोंकणी ट्रान्सलेशन लेट येयलां गोंयांत चड. पयले पाद्री हेणें लातीन कोत्तालें कोणाक कोण नाहलो तें. हांव देखून भुरगो आसतना लातीन म्हणटालो कांय कोण नाहलें. काना वयल्यान वयतालें सगलें. तें कितें लेजोन क्रिस्ते लेजोन क्रिस्ते आव क्रिस्ते जावदिनोज पातेचेली देवूज मिजेरेरे नॉबिस तें सगलें काना वयल्यान वयतालें. म्हणटाले बेस्ते पॅरटा भाशेन. आतां पॅरटा कितें करून शिकयलें गूड मॉर्निंग म्हळ्यार पॅरट म्हणटा तेका कितें कोटा गूड मॉर्निंग म्हळ्यार कितें तें. तेसो खबर त्यो. मनीस तर आपल्यागेले तकलेन आपल्यागेले चिंतपान आपल्यागेले हुकुमेन तर तें
कोण जाल्यार तेजो कांय फायदो ना. कित्याक देवान एक एक मनशाक सोंपेपण उक्तेपण आनीक स्वतंत्राय दिलो आहा जायते भाशेन आपल्यागेलें जिवीत जियेवपाक. जे पेरडाय भाशेन पळय म्हणटाय ते इफेर्न वचपाचे. कित्याक ते तांकां कोण वडील शिकयता वो तांकां कोण माय पाय शिकयता वो तेंच कोण कान बोत्ता तेंगेले देव मंदिरांत तांकां शिकयताय हेच म्हणटाय ते. हें आमकां आयकोंक आमकां देवान रचिलो न्हय. हें सगळें फाल्स आहा तें आयकोंक आमकां देवान रचिलो न्हय. देवान आमकां चिंतून देवाचें उतर कोसाक लायन तें आमी मांडून घेवन तें चोलपाक जाण एकल्याच्या मोतींत आहा, हातींत आहा. आमी जनवारांनी दुसरो बोड घेवन तुका फाटल्यान धाडायत म्हूण तुवें आख्खें जिवीत तो तुका चलयत ते भाशेन तुवें चलपाचें न्ही. तुका फोट मान हें मान तें मान सांगतले जेजू येसो जेजू तेसो तुमी कातोलीक सोड्याय हिंगे आय थिंगे आय थिंगोसाय तुमगे दुयेंस तूं कातोलीक जाय तुमगे दुयेंस बरी जायनाय तुमगे आख्खी फामिली पिळगी येशांको मोन गेलोली आतां तुमी आनी हेज्या पास्ट मोत्तोलीं तर तुमी आतां हिंगोसाय थिंगोसाय मुगे शेमा वयता तेश कोन्न पुडी हाण वयर घराको लांबयताली घरांत एश कोन्न 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 एश कोन्न कातोलीकपण काबार जालो आहा. जोरी तर ती आयतरा देखून डेली मिसा वयताय शर्मां आयकताय फेस्त कोताय आनीक मुगे शेमाय देखून कोंकणी मिसा आयकिली चडशीं ना न्ही. पयलीं म्हणटून लातीन जातालें तेंगे भुरगेपणांत आसतलें पूण मागीर आतां आमगे उगडास आसा कोंकणी आहा म्हूण तूं. पूण तरी पूण कोंकणी देखून आयकोन तेणी तें पळय कितें कोतालीं तें तेणी कातोलीक न्ही तें करून तेणी मेलीं आनीक तीं इफेर्ना गेलीं. तर तुमकां उलो मारता तुमी इफेर्ना वचपाचीं वांचाय वाटायाय तुमगे पिळगे वाटायाय. हें मांडून घेवंक तुमकां जोड लागता जेजून तेका विचारलें. आनीक मनशाचो पूत पयलो आसलो थंय चोडटाणा तुमी देखशा जाल्यार तेन्ना कितें म्हणटल्या तुमी. तर आतां जेजू आपल्यागेली स्वर्गार वचपाची खबर कोता आनी एका नांव देखून दिलां सासणीक जिविताचें उतरां. तर आतां जेजू तेका फुडाराक कितें जावपा आहा कित्याक जेजूगेली मिनिस्ट्री सारकी शॉर्ट फकत 3 आनी 3.5 वर्सां टोटल. इतलें जेजून प्रवचन केलें लोकांक सोजमणी दिली आनीक ती बेस बरी लोकां पुरो जायती आहा ती चोय न्यू टेस्टामेंट केन्ना आहा तो चोय. 4 म्हणटून फकत तेणी बूक गायले हे गेले गॉस्पल गायला जेजू डायरेक्ट उलयता तो आनी देखून बरयल्ले पूण ते सगळे आमी एड केलो नाय. ते सगळो आख्खें तो A to Z एड केल्यार तो बायबल आनी आमकां घेवन भोंवपा जावपाना. तो म्हटली तुमकां उडोवंक जायना आनी ते कोण मनीस हात देखून लावपाना ते एदोड बायबल केले जाल्यार. तर इग्रोज माथयेन कातोलीक इग्रोज माथयेन हो पळय आमकां कितें सारकी गरज आहा आमच्यान पळय भावाट सोंपेपणी मांडून घेवन उचारून चलपा जाता वेव्हारांत घालपा जाता दुसऱ्यांक शिकोवपा जाता तितलोय आमकां आमच्या मुखार दवरलेलो आहा. आनीक जायतें आहा शिकतो जाल्यार हेजे भायर. तर हें आमकां स्वर्गार वचपा सारकें चड सुबेज देवाचें जिवें उतर चड उतर जालें न्ही आमकां. जेजू म्हणटा आतां आमी बरें 63 घे आत्मो की जिवीत दिता मांस कित्याकूच उपकारो ना तुमकां हांव उलयलां तीं उतरां आत्मो आनीक जिवीत 63 आत्मो म्हळ्यार हिंगा स्पिरीट मो आहा चोय हिंग सारकें आहा तेंचोय. हांवें इंग्लीश बायबल लॅपटॉपाचेर ओपन करून दवरला फ्रॉम दीस टायम 63 द स्पिरीट गिव्स लायफ द फ्लॅश counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the spirit and life. तर आमकां ही आमगेली उतरां 63 इंग्लिशीन वाचलें आनी कोंकणीन थिंगा आत्मा म्हणून बरयला. तर तो आत्मो जावन आहा स्पिरीट तो सोल न्ही जाल्यार स्पिरीट आमकां जीव दिता स्पिरीट दिता. तर पवित्र आत्मो तो आमकां जीव दिता
मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांव उलयलां तीं उतरां आत्मो आनीक जिवीत. तर जेजू म्हणटा जें कितें आतां आमकां पळय बरोवन दवरलो आहा आनी तीं उतर म्हूण तूं जेजू तेंका डायरेक्ट उलयलोलो वयर बरयलो आहा ते भाशेन देव तेंपलांत उलयलोलो. तर हीं उतरां जीव दितात. आत्मो की जीव दिता म्हळ्यार न्यू लायफ. तुमी तर वायटान आसलीं जाल्यार हीं उतरां आयकोन तुमच्यान जिवीत बदलून तीं वेव्हारां घालून तुमच्यान अजापां मिलाग्रो करपा जाताय. जीव दिता. तुमकां कॅन्सर जालां, तुमगेलो जीव मरों पावला. तर हीं उतरां तुमकां तुमचें कॅन्सर मारून कातरून तुमकां नवें जिवीत दितोलें संवसारांत. तुमकां सदां कोवीड जाली, आपल्यागे काम गेलें, आतां आपण फामिली कितको पोसतलो. हीं उतरां आयकोन तुमकां नवें बरें काम मेळटलें. आनीक देवागेले कृपेन देवा जाय तेसोलें बरें काम, जें काम तुका देवाची खबर दुसऱ्याक शिकोवपाक सवलत मेळटली, तुका टायम मेळटलो, वेळ मेळटलो. हेसोलें काम तुका देव फावो कोत्तलो, जे परी म्हाका फावो केलां ते भाशेन. तर तुमकां तर जिवितांत सोंपेपण जायें, जिवीत जायें बरें, आत्मो की जीव दिता. हीं देवाचीं उतरां आर लिवींग वर्ड्स ऑफ गॉड म्हणटाय आमी. आनीक तीं तुवें तोंडान उचात्री तूं पवित्र जावन तीं जिवीं जाताय. आनीक तीं पवित्र आत्मो उलयता तुजे आदारान. तुगेली कूड देवाक गरजेची आहा. जेजूगेलो वावर फुडें व्हरपाक. कित्याक जेजू मनीस जायन मनशांक प्रवचन केलें ते भाशेन आमी मनशान पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी हें काम फुडें व्हरपाचें. जेजूचेच भाशेन पवित्र आत्मो कोत्तलो काम आमचे कुडीचे आदारान. तर आमकां आदार भलायकी काम धंदो आमगेलें पवित्र आत्मो आमकां दितलो. पवित्र आत्मो म्हळ्यार पयर सांगिल्लें तुमकां की जेजू आनीक देव पासून येवन आमी आमचे भितर रावतले म्हणून जेजून सांगिलां. पूण पयलो पवित्र आत्मो येवपा जायो. तूं पवित्र आसल्यारच पवित्र आत्मो तुजे भितर आसल्यार मागीर सांतीस त्रिजातीचे उरलोले दोग जाण देव बाप आनीक देव पूत ते पासून येवन आमचे भितर आपलें बिराड आपलें घर कोत्तले म्हणून सारकें सोंपेपणी साप बरयलोलें आहा बायबलाचेर. तर आमकां आमगेले हात पांय मारपाची कांय गरज ना. कित्याक आमी सारकीं देवाचे भाशेन देव आमचे भितर आहा म्हळ्यार कितें वी आर द टेंपल ऑफ गॉड. 64 पूण तुमचे मोदें भावाट धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण भावाट धरची नासलीं आनीक कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणो आसलो. तो जेजू म्हणटा तुमी आपल्यागेली खबर आयकताय, आपल्यागेल्यो मिलाग्र्यो तुमकां जाताय, तुमगेलीं कामां जाताय, सगळें जाता. पूण तरी पूण जेजू म्हणटा तुमचे भितरलो तुमचे मदलो तुमच्या बरोबरचो आपलें उतर कानार दोवन तें माननाय आनीक तें सारकें पाळनाय. पूण तुमचे मोदें भावाट धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. 65 आनीक ताणें म्हळ्यार कोण शिस्त आं आनीक ताणें म्हणलें हिंगा जेजून म्हणलां शिसांक देखूनच हांवें अशें सांगलां. जेजू म्हणटा बापान हें देणें फावो केल्ल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. आमी काल सांज पयर देखून आमी वाचिलां की देवूच आपल्या फावो कोत्तलो म्हणून जीं मनशां आपल्यागेलें संवसारांत कार्य करून तीं स्वर्गा राज्यांत वचपाचीं आयज तीं जातलीं तीं बापान हें देणें फावो केल्ल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना.
तुमी म्हणटली जेजू देव, जाल्यार आमी डायरेक्ट जेजू कडेन मागल्यार कितें जातात? जेजू हांचो हिंगा सारकें डायरेक्ट सांगता, हिंगाय सांगता. आनीक आमच्या बापा रोजार आमकां जेजून शिकयलां. स्टार्टींग उतर कितें? आमच्या बापा सोर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. कोणाचें? जेजू सांगता, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हें देणें फावो केल्ल्या बगोर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. तुमकां तर पवित्र जावपाक आदार जावो. तुमकां स्वता की आपूण हे रेब्यां पडे आतां पडलो आहा, तितूंतलो भायर सरोंक सारकें भोव कठीण. म्हाका दुसरो मनीस आडायन दवरता. हांव तर तेगेलें आयकनासतना तर पवित्र जावपाक गेलो. म्हाका घोडये जिवितांत खूब त्रास आसतले. देखून म्हाका आनीक तें जावपाक नाका. म्हाका खुशी आहा जावपाची, पूण म्हजी कूड वचकोत, म्हजी चिंतनां वचकोत म्हाका दुसरो मनीस आडायता. दुसरे मनीस म्हाका सोतायतले. एश कोन्न हेका लागोन घोडये तूं भिवोन आहा आसतलो. तुका सांगता कोण? ज्या मनशाक पवित्र जावपाचें हें देवाचें उतर आयकोन खुशी आहा, पूण दुसऱ्यो आडखळ्यो उरल्यो आहाय. तेगेलो पडे कितें? तो पातकान आहा तें पातक सोडपाक तेका मेळना, कित्याक दुसरो मनीस तेका पातकांतलो मेकळो जावपाक तेका दिना. ते पातक पळय तो आदारता वा कोत्ताय तीं पातकां, त्या मनशाक तितूंतलें भायर सरपाक जायना तेज्यान. तर एसो वगत जेजू कितें म्हणटा? देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हें देणें फावो केल्ल्या बगोर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. तर हिंगा तुज्यान जावपाचें ना, कित्याक तुका तोरी देवाची कृपा तूं तर मागोन घेना जाल्यार तुका भायर सरपाक भोव कठीण. कित्याक देवान तुजे हातीन दिलां. आनीक हें म्हजें प्रवचन, हें म्हजें शिकोण आयकोन, टिचींग आयकोन, जेजूचें प्रवचन आयकोन, पवित्र आत्मा पळय कोता तें, पवित्र आत्मा प्रवचन कोता, हांव फकत टिचींग कोता. तर हें पळय टिचींग तुमकां मुगे तोंडांतल्यान पळय आयक येता, तें आयकोन तुमकां कृपा मेळटली. देवाक कितें करून रोजार करपाचें तें हांव डेली तुमकां एंडा रोजार आहा. तर कितें करून देवा रोजार करपाचें तें रोजार तुमी स्टार्टिंगा चालू कराय. घोडी तुमी फासां सांपडलो आहाय, तुमकां सोडून जापकोण पवित्र जावपाक जायना. तर हें मुगेलें निमाणें पळय रोजार आहा तें कोमेस कोराय. आनीक देवा भास दियाय. तो कोण मनीस आडायता तुमकां तेजी खबर सोद्याक सोड्याय. तुमी देवा भास दियाय की देवा हांव रेडी आहा काम करपाक. आनीक जेजूच्या नांवान हांव तुजें तें मागणें कोतां सुर्गीच्या बापा की म्हाका कृपा दी तुजी खबर परगटूंक आनीक जेजून केलो तो वावर फुडें व्हरोंक. आनीक जो मनीस म्हाका आडायता ताकाय ताजे कृपेन भर. आनीक तोय मनीस म्हजेच भाशेन जालो म्हणून तेकाय म्हजे भाशेन कर म्हणून हांव तुजे थंय मागतां सुर्गीच्या बापा. तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. हें रोजार तुमी डेली कोराय. आनीक 1 म्हयन्या मदें तो मनीस तुका पळय आडायन दवरतालो, त्या मनशा वरवीं तुका पवित्र जावपाक मेळनासलोलें. तूं त्या फासांतलो सोडून तूं पयलो पवित्र जातलो. आनीक फाटाफाट तो वायटूय मनीस ओर तुका आडखळ आहा पळय तोय मनीस पवित्र जायन तुमी आनीक तुमची फामिली सगळीं जेजूचो वावर पवित्रपणान फुडें व्हरतलीं. आनीक जेजू म्हणटा की देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापान हें देणें फावो केल्ल्या बगोर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. तो जेजूचें काम आमच्यान करपाक जायना देव बापाचो आदार आनी कृपा नासतना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतलीं जायतीं जाणां खोडसरून गेलीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक भोवना जालीं. तर जेजूगेलें कार्य म्हळ्यार कितें? जेजून सांगिलां, आय एम कम टू सेव द लॉस्ट. जो लोक सांडला, जो लोक पवित्र ना, तेका पवित्र जावपाक आमी शिकवण दिवपाचो हो आमचो कायदो. आनीक तूं तर दुसऱ्याक कितें दितलो
जाल्यार तुका कडेन तें पयलें आसपा जाय. तूं कोणाक एक जेवण घातलो जाल्यार तुका कडेन तें जेवण भिकऱ्यां जेवण कोतो जाल्यार तुका कडेन वस्तू दुडू तो सगलो तुका कडेन बंदोबस्त आसपा जाय. तेन्ना तुज्यान गरिबांक ऑर भिकऱ्यांक जेवण घालपा जाता. तर तूं दुसऱ्या तर शिकोवण हें पळय शिकोवपा वयता आदार आनी प्रवचन आनीक हें करपाचें उजापा मिलाग्र्यो त्यो पयल्यो तुवें करपा जायो. तूं पवित्र जायन तुवें केल जाल्यार त्यो दुसऱ्यांच्यान तुज्यान दुसऱ्यांक शिकोवपा जाता. तुका पळय कितें तूं शिकिला हे मुगेले टिचिंगाच्या वयल्यान जो पवित्र आत्मा कोता तेज्या वयल्यान पळय तो शिकिला तें ची तुवें एप्लाय करपा तेंच करपाचें आनी तेका आनी तुका म्हणून तुका दुसरी सिस्टम ना. एकूच आतां जो कोण पळय सायन्स ग्रॅज्युएट जाता तो सगळीं भुरगीं सायन्सूय शिकताय तीं आनी तेंकां दुसरी मदें आनी स्टडी कांय ना. तीं कॉमर्साचीं आर्ट्साच्या भुरग्यांक गेले ते सब्जेक्ट शिकपा नाय तीं. तेंगे पळय सायन्स ग्रॅज्युएशन करपा पळय सब्जेक्ट आहाय तीं शिकतलीं. कोण आर्ट्स कोताय तीं आर्ट्सूय शिकतलीं तेश कोन्न. तुका तर जेजू गेलें काम करपाचो एकूच तेजी शिकोवण सगळ्यांक आमकां कातोलिकांक पवित्र जावपाचें. पवित्र जात्रीच तुज्यान जेजूचो वावर फुडें व्हरपा जाता वो चालू करपा जाता वो दुसऱ्यांक शिकोवपा जाता. तेका लागून लोक भियेलो की आपल्या कडेन हें काम जावपाचें ना. जेजूच्या बारबर 12 दीस भोंवताले ते जेजून विंचून काडलोले विंचून आनीक तेजे भायर जेजू गेलें आयकोन तुमकां सांगिल्लें 5,000 लोकांक जेवण घायलोलें जेजून. म्हणल्यार तुमी जाणाय अदमास धरल्यार 30,000च्या वयर लोक आसतलो. तर इतलो लोक जेजूक फॉलो कोतालो. तुमी चोयलां फाटीं व्हड्यांनी भरोन ते थिंगा येयले पूण जेजू तेंकां त्या जाग्यार मेळ्ळो ना कित्याक जेजू उदकाचेर चलोन शिसांक तेंगेली बोट बुडटाली त्या तुफाना सांपडलोले तेंकां वाटायन जेजू तेंचे बारबर पलतडी गेलो. तर तेंकां हे इतल्या लोकांक दिसोलें की आमकां आनी हें कित्याक वच जाय आमगेलो संवसार आमी फामिलीच्या सांगाताक सुखान सारताय हें आनी जेजू गेलो हो आनी भार आमकां नाका. संवसारांतले दीस आमी मौजेन सारया बरें सोरी पिया बरी पार्टी करया बरी गोच्चीं फुंगसांव करया सगळ्या लोकांक आपया आनी कोण आमकां बरी लागना तेंकां सोताया कोण आमचेर वायट उलयताय तेंकां सुपारी दिया तेंकां मान उडोवया. आमी सुसेगाद आमगेलें जिवीत वाटो आमगेल्यो सगळ्यो आमी उगोत करया आनी बरें संवसारान आमी जिवीत सारया. हेका लागून हो जायतो हे उपरांत ताच्या शिसांतलीं जायतीं जाणां कोडसोरून गेलीं. हें आनी हांव नाका मो तीं गेलीं. जेजून 12 जाणांक म्हणलें तुमी वचोंक सोदतात बी. शिमा पेद्रून जेजूक जबाब दिलो सायबा कोणाशी म्हूण वेतोले हांव आमी. आमगेलीं आदलीं पुर्वजां मुगेली श्यामाची खबर सांगोत हांव चड पयस वचपा नाका ती देखून फुडें हाडून घरांत लांबयताली आनीक हेर जायत्यो खबरो हांव जाणा. घराचो चेडे काजार जायन सुनांनी आनीक हेरांनी घराचो विबाड केला. माय पायक सारकीं सुण्याचे भाशेन मरोंक सोडलें आनी मेलीं. कित्याक हिंगा थिंगा वचोन कातोलीक पण आसतना हेजो तेजे बोली वचोन मुगे श्यामाय फुडें हाडून लांबयता म्हळ्यार तेश कोन्न लोकांनी हिंगा थिंगा वचोन हे ब्लॅक मॅजीक आनी हें तें कोन्न घराचो विध्वास आनी निसणटोन केलां. तो शिमा पेद्रू म्हणटा ताक शिमा पेद्रून जेजूक जबाब दिलो सायबा कोणाशी म्हूण वेतोले हांव आमी. तो तूं एक कातोलीक पळय हो बायबल पळय आमगेलो सोडून तुका स्वता आनीक दुसरो कोण भोर कोतलो म्हणून तुवें चिंतिल जाल्यार तुजें निसणटोन तुका स्वता आपण माय पायक होंडा उडयतलो. आतां तीं जाणटी जालें तीं आनी आमकां नाकाय हें सून सांगोता तुगे बायल सांगोता आमी घर सोडया फ्लॅट घेया आनीक तुमी हेजे तेजे बोले वयताय हें तें ब्लॅक मॅजीक हें तें कोन्न हाडटाय आनीक तेंकां भेरायताय सारकीं माय पायक आनीक तेंकां मोरों सोडटाय आनी तुमी फ्लॅटां वयताय. सायबा कोणाशी म्हूण वेतोले हांव आमी. तुमी सायबाक तुमी देवाक तुमी जिव्या देवाक जेजू मेलो ना जेजू आहा वचो लिवींग गॉड तो उतर जिवें मुट्टा तें जाता उतराचें मनशा गेल्या भावाडटा ना तूं पवित्र आसल्यार ना तूं वायटान म्हणलें वायट ओडटलें. तूं कोणाक कितें वायट उलयलें 100 आठांनी तुजेर येतलें वायट.
तुवें कोणा बरें केलें तुका 100 बरें मेळटलें. नाडाचें गोर पाड म्हणटाय आमी. सारकें खबर ती. जे नाड आहाय तेंगे आनी केन्ना बरें जावपा ना, पाडूच. कित्याक तेंचे 100 तेंचे वडोता. तेका स्वता आपण इतलें वायट करून आपण सुखी जातो म्हणना. तो 100 तेगेलें निसवण जायत वयता. आमी आनी कोणाचे बोले वयची न्ही. पुरो केलें तें पुरो आदल्यांनी. आतां आमगेली पिळगी आमी सारकी पवित्र करुया. वर्स 68 शिमोन पेद्रोन जेजूक जाबाब दिलो, सायबा कोणाशी म्हूण वेतोले हांव आमी. तुजीं उतरां सासणीक जिविताची आमी बावाट दवरतांव आनीक तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या. पेद्रू आमगेलो पयलो पाप साहेब. जेजू म्हणटा आमी बावाट दवरतांव आनीक तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या. आतां हे जेजूचे बारबर म्हणटा भोंवताले तर तांकां कळोन येयलें की जेजू देवागेलो पूत, जेजू देव संस्कारलोलो, माखलोलो, धाडलोलो, पुनर्जीवन केलोलो. हीं सगळीं उतरां जेजूक लागताय. कित्याक जेजून हुंयचे घोली वचोन ना म्हणो हुंय एक रुमार रावन ना म्हणो दोंगरार वचोन थिंगा आपल्यागे जिवीत काबार केलो ना. जेजून 12 विटनस घेवन लिपोन न्ही, कोण चिकना भाशेन, कोण इंद्रा भाशेन घोली वचोन, बेब्या भाशेन बायत रावन, एश कोन्न जेजून भिवोन ना जाल्यार एकलो चोरी रावन म्हणलें हांव देवागेलो पूत ना. एश कोन्न जेजून फकाण केलो न्हय. जेजू 12 विटनसां घेवन 3.5 वर्सां 12 विटनसां बारबो दवरून आपण कोण तो दाखयलो आनीक तेंका कळोन येयलें चोय. आमी बावाट दवरतांव आनीक तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या. कितको न्हू जेजून तांकां धाडायन पिकयलो न्हय. ते जेजू बारबो भोंवोन तेणी जेजू कोता तें चोयन जेजू रोजार कितको कोता हें सगलें जेजूगेलें जिवीत आनी कोन्यो वेव्हार आनी अजापां मिलाग्र्यो हें सगलें जेजूगे तेणी चोयलें आनीक तपासून सगलें हें चोयन दोळ्यांनी मांडून घेयन मागीर तेंगेलीं उतरां चोयाय आमी बावाट दवरतांव आनीक तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या. हो वान मेन शो न्ही. हो 12 विटनसां बारबो घेवन जेजून सगलो वावर कोन्न आपण देवागेलो पूत म्हणून म्हाजी बारबो भोंवताले तेंका कळोन येयलें चोयन. जेजू देव म्हणून शिसांक कळोन येयलें. 12 विटनेस तें हुंयची रोमां आशिल्लीं ती एकल्यान रुमां बसून बरोवपाची ओर एक इस्क्रिप्ट न्ही तेणें बसोन बरयलें तियात्र न्ही तो. तर हीं स्वता जेजू देवागेलो पूत म्हणून 12 विटनेस सारके कंटिन्यू 3.5 वर्सां. तेजे भायर आख्खो इज्रायल आख्खो गांव लाखांनी लोक विटनेस. आनीक म्हणपा जायना जेजू देवागेलो पूत न्ही, जेजू देव न्ही, जेजू खुर्सार मेलो ना, जेजू फुल्लो ना, जेजू पुनर्जीवन जालो ना, जेजूगेली कूड चोरून वयली हें आनी कोणें म्हणूंक शक्य ना. हें पळे मुट्टा आनी पळे मांडून घेता तो पिसो. तो एक जोनवार. आयकाय बरें करून. जो मनीस बायबल पळे नाकारता तो जावन आसा एक जोनवार. तेका मोत आनीक चिंतप मुट्टालें तें ना. कित्याक हो ही रोमांच न्ही ना म्हणून एक हो कोणांगलो नॉवल न्ही ना म्हणून एक स्क्रिप्ट न्ही. हें 12 विटनसां घेवन
बरयलोलें जेजूगेलीं देवाचीं जिवीं उतरां आनीक त्याच वयल्यान हांव तुमकां मिलाग्रो करून दाखयता. येयाय चॅलेंज मारया. कोण जेजू न्ही म्हणटा तो येयाय. फोन कराय म्हाका. शिमोन पेद्रून जेजूक जापाप दिलो, सायबा कोणाशी म्हूण वेतोले आमी? तुजीं उतरां सासणीक जिविताचीं. आमी बावाट दवरता आनीक तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमकां खात्री जाल्या. जेजून तांकां जापाप दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विंचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मोदलो एकलो देंवचार. शिमोन इस्कारियोताचो पूत जुदास हाचे विशीं ताणें अशें म्हणलें, कित्याक हो शिमोन पेद्रू हो इस्कारियोट शिमोन इस्कारियोताचो पूत जुदास हो जुदास 12तलो एकलो जावनूय ताचो घात घेतलो आसलो. तर हें जेजू खबर आसली की तो घात घेतलो आनीक तें घडोनूय येवपा जाय आसलें, कित्याक तें बायबलाचेर बरयलो आहा तो 30 नाणें घेतलो सिल्वर कॉयन्स आनीक जेजूक विकून दितलो. तर हें सगलें घडोन येयलां देवान सगल्या प्रोफेतांच्या उद्देशीं सांगोन. आनीक सारको निमाणो प्रोफेत म्हणटा तो जॉन द बॅप्टिस्ट जेजूचे 6 म्हयने फुडें जल्मलो. हो आनीक सारको लिव्हिंग विटनेस देवान संवसारांत धाडलो की लोकांक आनीक दुबाव नाका, लोकांक आनीक डावट नाका, लोकांक आनीक कसलीच आडकूड नाका. जेजू आपल्यागेलो पूत, जेजू देव सोरवंडार म्हणून मानून घेवपाक कोणाक आडकूड जावपा जायना म्हणून देवान हें सगलें घडून हाडलें. ओल्ड टेस्टामेंटांत सावन न्यू टेस्टामेंटांत देखून निमाणो प्रोफेट गायलो तो सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट सोंज्या मुठ्यान कोंकणीन. तर लोकांक कोणाक इफेरना वचपा नाका म्हणून देवान हें साप बरोवन दवरलोलें आसलोलें की जेजू आपल्यागेलो पूत संवसारांत आपूण धाडटलो आनीक तेजे वरवीं जें पातोक आदारून मनशाचेर शिराप आसलोलो तो आपूण काण घेतलो आनीक सगल्यांची पातकां भोगसून सगल्यांक सासणीक जिवीत हांव दितलों म्हणून देवागेलो प्लान एक मनशाक स्वर्गार व्हरपाचो आसलोलो आनीक तो देवान शांती पावयलो. तेका लागून जेजून म्हणलें, एक देखून मेंढरो आपल्याक सांडलोलो नाका. तर आतां आमी कातोलिकूच खूंय पावले ते आमी जाणाय. कातोलिकांचो वेव्हार आनीक येस्ताद पावला इफेर्नांत वचपाचो.